in His presence. Hallelujah. I'm excited because I know that what we are doing here, it's not just for now, it is going to last for eternity. जे आम्ही हांगा कोत्तान ते ह्या संवसारांत न्हय पूण सासणाक उत्तले. Hallelujah. That's why I'm excited. जे उतर जे देव ह्या जाग्यार कोत्ता ते तुमच्या भितर उत्तले. आतांच न्हय पूण सासणाक उत्तले. आमेन. हे काम देवाचे आम्ही असल्यार नासल्यार पासून आम्ही ह्या संवसारांतली गेल्या उपरांत पासून हे काम देवाचे चालू उरतले. Hallelujah. देवाचे राज्य योग ह्या संवसारांत ताची खुशी जावं ह्या संवसारांत आमचे वरवीं. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, let's get in the flow. Oh, there is a river flowing. Let's get in the flow of that river. Let's jump into that river. Повидай моя котика. गरज आमकां सगळी तूं आज तर सगळें बरें जाताचें आसा. तूं आसा त्या जाग्यार तालुका तूं स्वार Holy Spirit, take over us. Take over us, Holy Spirit, today. Umitarpia korkapso amच्या मनाचेर आमच्या कुडीचेर इजेनना माशकला नना सोरेले रेकेरेना मासंतले वॉशेरेले मासे. Come on, just sing in the spirit for some time. In the spirit, in tongues, come on. In tongues, let your tongue know. Yeshua masandele zamandana kulina nana masandele shivana mani. Yeshua, hallelujah. Raise up sons and daughters in this place, Lord. Raise up sons and daughters in this place, Lord. Fearless, fearless, fearless sons and daughters in the face of their circumstances. Oh, asल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं दोळ्यार कर सोम्या, तुझ्या पुताक तुझ्या धुवाक सोम्या. Oh, God, oh, भिरांत नासतना दुनिया. Oh, दुश्मनाचे फौज फुडल्यार ती आसतली भिरांत नासतना. Hallelujah. तुझेर विश्वासून ती फुडें सरतली. असली फौज दुनिया तयार कर. Hallelujah. Raise up an army, a fearless army, Lord. One that will praise you and thank you in the middle of their situations, God. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, oh, we welcome your presence, Lord. We welcome your presence, Lord.
miracles in our body, in our mind, in our heart. Do miracles. तुझी आज्ञा तुझी विस्मिता. Jesus, hallelujah. Show your power, God. Show your power, Lord. Hallelujah. Show your power, Lord. Hallelujah. Jesus म्हणता देऊ नका अहो तुझ्या समोर देऊ नका अहो तुझ्या समोर रात्रीचे तसे दिसाचे हांव तुझो देव हांव केन्नाच बदलना. I never change. More power to you, more power to you, more grace to you, more grace to you, sons and daughters of God, more grace to you, more grace to you, more grace to you, God, grace to you, all our praises to you, Jesus. कालचीदार पाऊस तयार करता. तू एक कालचीदार पाऊस तयार करता. Hallelujah. Oh yes, my God. Oh, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है. रक्षका सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का रक्षत्व बढ़ रहा है.
मौजूद हो रही है, विश्वासी खड़े हो रहे हैं। यहाँ जो समाचार फैल रहा है, यीशु का राजत्व बढ़ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसके आत्मा से बढ़ जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसके आत्मा से बढ़ जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। हालेलुया। I see you, Sandra. I see you. Very strong. Going to preach the gospel. No longer you will feel weak. God is sending you strength. Hold your hand. Hallelujah. Shine for Jesus. Never thought he had you. Now is your time. Very soon. तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसके आत्मा से बढ़ जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। Oh, when the saints, hey, oh, when the saints, oh, when the saints go marching in, I wanna be in that number. When the saints go marching in, hallelujah. Oh, when the saints, come on. Oh, when the saints go marching in, I wanna be in that number. When the saints go marching in, hallelujah. Can you feel it? Can you feel it? The day is coming. Hallelujah. सब जाएंगे, जो विश्वास करते हैं सब जाएंगे। कैसे जाएंगे? Marching in. Left, right, left, right, left, right, left. And how they do it? Dancing.
कि अब तक तो चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वही। Come on! दुनिया की जंजाल में यीशु तेरा है हर एक हाल में, इस जग की अब तक तो चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वही। खत्म हुआ है लंबा सफर, जाना है हमें यीशु लेकर। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या
करता मेरे बाहर मेरा जीवन बदल गया यीशु मेरे अंदर काम करता मेरे बाहर मेरा जीवन बदल गया यीशु मेरे अंदर काम करता मेरे बाहर मेरा जीवन बदल गया यीशु मुझे भीतर काम करता मुझे बाहर मुझे जीवन बदल गया Jesus on the inside, walking on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus on the inside, walking on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus on the walking on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus on the inside, walking on the outside. Oh, what a change in my life. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने उसी को पाया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने उसी को पाया मेरा जीवन बदल बदल गया इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर मेरा मन उसी में आया मेरा मन उसी में आया मेरा जीवन बदल बदल गया प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने उसी को पाया मेरा जीवन बदल बदल गया हालेलुया ओ दिल में जहाँ में होठों पे आंखों में तू है दिल में जहाँ में होठों पे आंखों में तू है ओ दिल में जहाँ में होठों पे आंखों में तू है दिल में जहाँ में होठों पे आंखों में तू हालेलुया दिल में ऐसे बस गए जिंदगी भर के लिए राजा बन गए जीवन में ऐसा काम कर गए आप मेरे श्राप मेरे छत बन गए तुम दिल में ऐसे बस गए जिंदगी भर के लिए राजा बन गए जीवन में ऐसा काम कर गए आप मेरे श्राप मेरे छत बन गए और दिल में जहाँ में होठों पे आंखों में तू है everybody दिल में जहाँ में होठों पे आंखों में तू है दिल में जहाँ में होठों पे आंखों में तू है दिल में जहाँ में होठों पे आंखों में तू है डर डर के जो जी रहा था डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था तोड़कर मुझे आजाद है किया डर डर के मैं जो जी रहा था डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था तोड़कर मुझे आजाद है किया हालेलुया दिल में जहाँ में होठों में आंखों में तू है दिल में जहाँ में होठों में आंखों में तू है दिल में जहाँ में होठों में आंखों में तू
why do we sing it? कित्याक आमी हें गायतात? कित्याक जितले फावटी आमी गायतात तितले फावटी आमचो भावार्थ अदीक वाडटा, आमकां भितरल्यान आत्मीक घटाय अदीक येता. कित्याक आमी देवाचें उतर उच्चारता आमच्या दोळ्यांतल्यान. आमेन. We are declaring it. We are declaring it. Hallelujah. Thank you, Jesus. मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली. संवसारांचे कोण मनीस आसा जितले आसा जाणीन आजून जेजू घडकोन घेवंक ना, तांच्या जिवितान काळोख आसा. जशे पयले आमच्या जिवितान आसले हो काळोख, पूण जेजून आमकां नितोल केले आपल्या रक्तान. आमचे आत्मीक दोळे उक्ते केले, आपलो मोग आमकां दाखयलो आनी आयज देवाचो उजवाड आमचे भितर आसा. The light of God is in us. आमी संवसारी मनशा भशेन पयलीं कितेंय जालें आमकां राग येतालो, आमी राग घेवन आसतालीं, आमच्या तोंडाचेर काळोख येतालो. पूण आतां जेजून आमकां नितोल केला. आमेन. आमच्या तोंडाचेर एक हांसो घातला. जेजू आमकां शिकयता कोण आमचे राग करीत तर कशें आमी भोगसूंक जाय. जेजू आमकां शिकयता. ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली. Amen. क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार. जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान. तेरा 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 मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान. क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार. So many things the Lord has done. Hallelujah. So much, so much, so much. Ini व्हडली कार्या आमच्या देवान आमकां करून दाखयल्या. There's no end, never an end to His love. त्याचा मोग केन्ना काबार जावंक ना. सासणाक थावन ताणें आमचो मोग केलो. Yes, God. Sure. Let's open our hands and worship Him. Shabbat. Jesus.
तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, come on everybody sing it, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, come Holy Spirit, fill your people. मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। Holy Spirit, come Holy Spirit, every eye closed this morning, let the Holy Spirit do His work in your midst. Oh, come Holy Spirit. Yeshua, 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 Yeshua. Let's just seek His face this moment. Let's just seek Him this moment. Our eyes closed. आमचे डोळे बंद करून, आमचे डोळे बंद करून ताका आमी नमस्कार करूया. ऐशुवतो विशालता कलाशे, रिकामता हासेलेकेलेगा, रिकामता Yesu alahieneta Yaho, Yaho rahiene, Yaho rahienega, Isina kumate Ishmalo matoka Yashua. Haba Yashmalo Kora Hile, Amata Idikayaro Mataya Eshua, Hale, 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 Iato Amataya, Iba Amatoko, Isua Nanamakie, Ah Yeshua Leka, Yasua Lakabate. Come and do your work in this place, Lord my God. Hallelujah. Hallelujah. Bandan tutne do Parmeshwar. Hallelujah. Hallelujah. Banpastutani muchadeva. Yama yamaru eka yarua. Amarushi anakatara kase yanake. Hallelujah. Oh, rakide ne namaso. Rakada manasena. Hallelujah. Spirit of the living God. Spirit of the living God, stir up your people today, God. Yeshua, Rahimeti Regesie, hallelujah. Come on, call unto Him, call unto Him. Call unto the name of the Lord. Tachanaw ke takaulamar. All I want is your presence. All I want is your presence, God. Just one size of you.
spirit, in the spirit, in the spirit. Don't open your eyes. You feel the spirit of the Lord touching you. Even from a far country, I see people watching from a far country, from a far nation. दुसऱ्या देशातली आपल्याला ये live program पडेगा. I see people are getting touched by the presence of God, even from a far country. Hallelujah. दुसऱ्या देशातले या वेळा पडेगा आणि बेकोडी तांका मेळटा. Hallelujah. The Lord is healing. The Lord is healing. Come on. Zacie kunin kosli duwice sapire asa. Kosli doni duka sa zelaria milar. Jesus tu kap bekoni di na doye bond kor, receive kor. Some of you feel like leaving your seat and coming in the front and bowing before God and worshiping Him. Leave your seats and come and just bow and worship the Lord. Oh, तुझी कडेन सोडून या वेळार पुढे यो किस्त जाल्यार पुढे यो आणि म्हाका काल तुजे मुखार. Come on, ईश्वराया लागला सदरा मासे. ईदेना मसरे इसुराना शरे. Worship your God. Worship your God. I worship you, God. I worship you, God. I worship you, God. Namaskar kurta tu God. Jiva deva moja. Jiva deva moja. Tu jiva deva moso. Sorgondara moja. Namaskar tu God. Namaskar tu God. Tujhe asla karnusta. Tujhe asla karnusta. Arak sol kuru somya tuka. Yeshua, who can I compare you to God? There's nobody like you, Jesus, my Lord. Ishvara Yeshua, I worship you, Lord. I worship you, God. 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 I worship you. Holy Spirit, Holy Spirit, तुझे सारखा कोण नसता मुझ्या देवा Jesu moja Jesu moja Jesu moja Jesu moja sopondara Jesu moja Jesu moja तुझे माशिकार नसता Rakonara samanara mosuku Rakonara Hallelujah Hallelujah I will worship you God I will worship you God I will worship you God my Lord Shavale bere masiyale सुटका दिता जेजू जायत्या जाणांच्या वेळार सुटका दिता आपले सगळे विसर म्हज्या बाबा
आतले सगळे विसर म्हजे भयणी एक नवे जिवीत जेजू तुका दिला जेजू तुका ते कोणी दिता तुझ्या आतल्या जिविताचेर विसर घालून तुका कृपा दिता वेळार His presence in this place is strong. कोणाच्या पायातल्या वेळेला करंट कसं म्हणतं जेजू तुका पेकोणी दिता तुझ्या पायानी येशूला quiero besar oh Yeshua Yeshua God is healing. God is healing many people in this place. Jesus pekoni di tayo belar. Yeshua. Yeshua. Backbone is getting healed right now. Backbone is getting healed. Receive your healing. Lift up your hands. Receive your healing. Backbone is getting healed right now. Spinal cord is getting healed in the name of Jesus. Oh, konacha patito kono. दुखण्याला तो जेजू बरं करता. Right now God is healing somebody's back. Yeshua le quiere merece. Mera Yeshua le quiere. Ibarashire mera Yeshua. Oh quiere yana. Eva sana mana quiere. Abashama le quiere Yeshua. Hallelujah. The Lord do His work in this place. The Lord do His work in this place. I will see asthma. I see asthma. The Lord is healing asthma. The Lord is healing asthma. Shava, shava, legabara, shobarosa. Reketi, reketi, rekebato, rekete. Asthma is getting healed. In the name of Jesus. Yeshua, Yeshua. Come on. Yeshua, oh, breathing problems. Breathing problems. श्वास के ऊपर त्रासिता चीजों पे कोड़ी दीदा. Come on, receive it. Yeshua. 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 Oh. Just keep your eyes closed. God is doing something here. Yeshua. Yes. Yes. Fire on my altar, Lord. Fire on this altar. Fire on this altar. Fire on this altar. Fire on this altar.
जो न देखो तेरा चेहरा जो न देखो फिर भला कैसे जीऊं तेरे चेहरे पे जो बात तेरे चेहरे होठों से कैसे कहूँ
Touch your people right now, God. Even in the hospitals, even in your homes, Lord. Touch your people, oh God. Hallelujah. Even in your homes, Lord God. Lord God, even in our homes, Lord, touch your people, Jesus. Yeshua. Oh, Yeshua. Eski amca devatzai. Kisugriami tachamogan dami. Tachamogan murong sakya. His love flow. Shabalaba shakarabala re rasonoma te yabarashumondre tikiya. Aba Yeshua rahi betaya. Ambras kabedara sender regadoya. Abba leshkomante. Ida komanta resender regadere Yeshua. Hallelujah. Rabara shedebeke. For there is nothing impossible. There is nothing impossible. For there is nothing impossible. And I will send my fire, says the Lord. And I will send my fire, says the Lord. When you pray, I will send my fire, says the Lord. When you pray, I will send my revival, says the Lord. When you pray, I will send my answer, says the Lord. When you call out to me, I will answer you, says the Lord. Shabarumba rumba ramba reska de regedeya. Jenna tu magni kutta. Tuka o aikatolo munda service board. Tuja magna unishi. Au usa daktolo. Tuja magna unishi. Au sabab daktolo. Tuja magna unishi. Au sutka ditalo. Tuja magna unishi. Au bekori ditalo. Tuja magna unishi. Au salvar kottalo. Tuja magna unishi. Au sutka ditalo. Tuja magna unishi. Au besavani muttalo. Rappani rogamento presedarina rakedaya soa. Ashole metigere Roma terreseya. Oh Lord. Yale Yerusner. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Yesus berkata macam bawah. तुझे प्राश्चित निर्फोड जाऊचे ना तुझे प्राश्चित निर्फोड जाऊचे ना तुझे मागणे निर्फोड जाऊचे ना बाबा जेजू तुका म्हणटा येशूआ या माताया तुझे प्राश्चित निर्फोड जाऊचे ना सिरी इबाहातो ब्रात्याले हेतेके निर्फोड होयचे ना जेजू तुका निराशी करचो ना Yeshua ya bata. ताचे कशे प्रमाणे तुझ्या जिवितान तो वावर करतलो जेजू आपले कशे प्रमाणे तुझ्या जिवितान वावर करतलो मनशाची कशी न्हय पण देवाची कशी तुझ्या जिवितान जातली ओ राहिमे तेया mente beru matarabako barastare Yeshua rakida manatara hallelujah hallelujah
Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. 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 Come on. More. We glorify Lord Jesus. Ikaw mo'y mamayang sunyang jajilita. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Spiritual darkness in two ways. दोन वाटांनी आयच्या दिसा तुमकां कळटलें हांव कितें म्हणटा तें. दोन वाटांनी स्पिरिच्युअल डार्कनेस आत्मीक काळोख आसा, पूण ताचे भितर तुमी उजवाड जावन आसा. रायट? Do you believe it? इतलो काळोख आसा. जिव्या देवाची ओळख ना, मनीस हांगा थिंगा येतात. पूण तांच्या मदेकांत तुमी उजवाड जावन आसा. Believe it in you, just get excited about it. Hallelujah. विश्वास बाळगून एक वर्ड फाउस जेजू तयार करता ह्या दिसांनी. It's true. It's true. तुमकां वयर काडटा, तुमकां वाडयता आत्मीक देणांनी तुमकां भरता. हालेलुया. एक संडे आमकां हांगासून मेळटा, एक टायम आमकां मेळटा. देवाक आमी आर्ग दितात. हालेलुया. देवाचो वावर चालू उरपाकूच जाय, देवाचो वावर वाडपाकूच जाय. आमेन. इट मस्ट कंटिन्यू. इट कॅनॉट स्टॉप. आनी देव तुका सगळ्या जाणांक तुमकां भितरल्यान तुमकां अदीक स्ट्रॉंग करता. जेजू. हालेलुया. आमेन. आमेन. आर यू रेडी टू बिकम मोर स्ट्रॉंगर? येस. हालेलुया. जेन्ना देव आपल्या भुरग्यांक सुरवातीक सावन जेन्ना तो साल्वार करूंक सोदतालो, तेन्ना सदांच ताणें व्हड उरपोजीचेर नदर मारूंक ना. ताणें थोड्याकूच विचून काडलें. हालेलुया. थोड्याकूच ताणें विचून काडलें. जायते उरपोज आसताली, जायते मल्टिट्यूड्स हजारांनी लोक आसतले, पूण तांच्या मदेकांत थोड्याकूच देवान विचून काडलें. हालेलुया. जेन्ना देवाक जेनेसिस चॅप्टर 6 जेन्ना देवाक राग येयलो ह्या संवसाराचो आनी देव इतलो ताका वीट आयली. ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड विथ द पीपल. देव इतलो निराश जालो, दुखी जालो पळोवन ह्या संवसारान इतलें वायट घडटा तें पळोवन. आनी ताणें म्हटलें की हांव ह्या संवसार आतां काबार करतलो. जें हांवें रचलां तें हांव सगळें काबार करतलो. रायट? दिस इज वॉट गॉड सेड. उत्पत्तीच्या 6व्या विस्वरान बरयलेलें आसा. ओके. आनी देवान सांगलें अख्या संवसाराक हांव काबार करतलो. पूण त्या वेळार कोण तरी आसलो आनी देवाची नदर ताचेर पडलेली आनी ताचें नांव जावन आसलें नोआ. रायट? नोआचेर देवाची नदर पडलेली आनी देवाची कृपा नोआ ताय आसली. कित्याक नोआ एक प्रामाणीक मनीस आसलो आनी तो देव बिरांतीन चलतालो. हालेलुया. तो देव बिरांतीन चलतालो, ताची नदर देवाचेर आसली. तो एक प्रामाणीक मनीस आसलो म्हणून देवाची कृपा ताचे वयर आसली. आनी देवान योजिलें की नोआक आनी ताच्या कुटुंबाक साल्वार करूंक.
आणि देवान योजिले की ताचे वरवीं आणि ताच्या कुटुंबा वरवीं एक नवी सुरवात ह्या संवसाराक दिवपाक. हालेलुया. आणि देवान नोआ कडेन उलयलो देव आनी ताका सांगले ए भाशेन तूं कर आनी जेन्ना तूं अशें करतलो तुका आनी तुज्या कुटुंबाक हांव सांबाळ करतलो आनी सगळ्या संवसाराचेर बुड्डी येतली आनी आख्खो संवसार जी पळय कितें पळय रोसना आसा रोसलेलें आसा ते सगळे जिवाणे सगळे मोडटले सगळे मनशां मोडटली पूण तूं आनी तुजो घोराबो तुम्ही सारवार जातले. Hallelujah. So there has always been, right from the beginning, there has always been a few people that God will choose and He will save the world through those people. देव थोड्याच मनशांक उजार करतलो विचून काडटलो. Hallelujah. आणि तांचे वरवीं आख्या संवसाराक सुटका मेळटा. Hallelujah. Hallelujah. So नोआ उदेशी ह्या संवसारान एक नवे लाईफ आयले. नोआ आनी ताचो कुटुंब आयलो आनी एक नवी सुरवात जाली ताचे उदेशान आख्या संवसारान जी कितें असलें तें काबार जालें. Hallelujah. Amen. So there has always been that way. The ways of God are very different from the ways of this world. जसो देव करता ते भाशेन मनीस करिना. जसो देव चिंता देवाची चिंतना मनशाची चिंतना वेगळी जावन आसा. Hallelujah. God gets his greatest victories out of seeming defeats. Amen. Hallelujah. देव आपले व्हड विजय और जीत ताका मेळटा जेन्ना आमकां दिसता की आमी आतां काबार जाली म्हणून तेन्ना आमकां जैत मेळटा. हालेलुया. जेन्ना आमकां दिसता आतां सगळें काबार तेन्ना जेजू आमकां जैत दिता. हालेलुया. It is seemingly defeating situations, but God can take that situation and He can make it something beautiful. Hallelujah. तीच परिस्थिती तुजी घेऊन जेजू कितें तरी सोबीत तुज्या जिवितांत घडोवन हाडटलो. हालेलुया. हे भाशेन आमचो देव ए भाशेन आमचो देव आनी हाका लागून आमकां जायते फावटी सोजमना अशें कित्याक करता तें. Hallelujah. So Matthew chapter 22 verse 14 says, many are called but few are, come on, many are called but few are chosen. जायते जाणांक आपोवणे आसा, जायते जाणांक आपयलेले आसा. देवान जायते जाणांक आपयल्यान पूण थोडीच जाणांक विचून काडला. हालेलुया. देवाचे उतर आमकां सांगता Ephesians chapter 1, I think it's in verse 4 and 5, it says that God has chosen us before the foundation of the world. Hallelujah. देवान तुका आणि म्हाका संसार रोजचे आधी संसाराची नीव फाउंडेशन घालच्या आधी देवान तुका आणि म्हाका विचून काडला. You are in the plan of God before your parents decided to have you. Hallelujah. देवाच्या प्लॅनान तू असलो तुझो आवय बापूय डिसाइड करच्या आधी तुका ह्या संवसारान हाडपाक देवाच्या प्लॅनान तू ऑलरेडी असले. ताका लागून शाबासकी दी आता तुका शाबासकी दी आणि म्हणून सांग I'm in the plan of God. Hallelujah. देवाच्या प्लॅनान हांव आसा. Amen. I'm not just a mistake. I am chosen by God. I'm not just born by chance. I'm not a mistake. Hallelujah. Praise the Lord. My parents thought that I was a mistake. माझे आवय बापूय चिंतले की हांव एक व्हड मिस्टेक म्हणून कित्याक माझे आवय बापायक चेडो असले ओके व्हडले चेडो धाकटो चेडो आनी काबार स्टोरी काबार म्हणटालो म्हजो डॅडी आनीक I came in the picture. Okay, I came in the womb. हांव मामीच्या कुशव्यान आयली आनी डॅडी म्हणपाक लागलो नाका म्हाका तिसरे चेडू नाका म्हाका तिसरे भुरगें. Okay, so I even supposed to be a mistake. कित्याक म्हज्या डॅडीन म्हज्या मामीक हॉस्पिटलान वेले अबॉर्शन करपाक पूण अशें जालें ना आनी बाय मिस्टेक हांव उरली आनी थँक गॉड फॉर दॅट मिस्टेक. हालेलुया. बट गॉड नेवर मेक्स अ मिस्टेक. हालेलुया. देव केन्ना मिस्टेक करिना. आमेन. सो यू आर नॉट अ मिस्टेक. यू आर हियर विथ द डिवाइन प्लॅन ऑफ गॉड. देवाचो प्लॅन तुज्या जिविताचेर आसा आनी तुवें जाणा जावपाक जाय की तूं कोण म्हूण. यू आर नॉट ordinary person. Hallelujah. People may have rejected you. People may have left you. They may have said all kinds of things about you. तुझे कडेन जायते वाईट लोकांनी उलयलेले आसा. जायते कडेन तुझे श्राप घातलेले आसा. जायते कडेन तुका मुटलेले आसा. तुजे केन्ना बरें जावचें ना अशें जावचें ना तशें जावचें ना. Hello. What God has blessed no one can curse. Hallelujah. देवान तुका bless केला already. तुका श्राप कोणेरूच घालूंक जायना. Hallelujah. It will not work.
work. But you must believe that you are called and chosen by God. Hallelujah. जायत्या जाणांक आपोणे आसा. जायत्या जाणांक आपले पूर्वीचून काडलेली थोडी आसा. And if you believe that you are the chosen one, you are blessed. Hallelujah. तू सोदमानता तर तू खूप blessed जावन आसा. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. All right, so let's go to the word. Praise Jesus. All right. So I want you to go to Romans chapter 9, verse 27 and 29 till 29. We will read. Mash thode vazya, okay? You ready? You ready? Hello. You are Bible reading, Bible believing Christians. Yes. Amen. Hallelujah. Satmanta tumhi Bible घेऊन आयलात तुम्ही. Praise God. बरे दिसता जेन्ना तुम्ही जाप दितात. Amen. Hallelujah. इतोरसान येवपाक जाय, हा? Praise the Lord. Are you ready to be strong? Yes. You ready to be strong? Yes. Amen. देव एक फौज तयार करता, okay? You be ready. All right? Yes. Okay. Romans chapter 9, verses 27. Isaiah also cries out concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, the remnant will be saved. Very powerful. Listen to this. Okay. आणि इस्रायलाविषयी इसायास असो आडता. Sister Adata. No, but all the people of God, all the servants of God, सगळी देवाचे सेवक आडतालेत. कित्याक आडताले? आडता म्हणटा. आडता व्हड्यांचा भितर सांड तांचो उलो येता. कित्याक ते देवाचे काळे जावन आसा. ते देवाचो आवाज जावन आसा तांचे भितरल्यान. Amen. So Isaiah was speaking like this, and he was saying, इस्रायलाच्या भुरग्यांची संख्या वेळेचे रेवे इतली जायत जाल्यारूय फकत एका उरलेल्या जोम्याक सोडून येतली. पोतून सांगता. तुम्ही आयकोंक ना. तुम्ही आनी वय गेली. पोतून सांगता. इस्रायलाच्या भुरग्यांची संख्या वेळेचे रेवे इतली जायत जाल्यारूय फकत एका उरलेल्या जोम्याक सोडून येतली. Only फकत. Only few, the remnant only, थोड्या जाणांक सोडून मेळटली. But that's scary if you hear it. Okay? कित्याक वेगीच्या बेगीन, सगळी म्हणा वेगीच्या बेगीन, वेगीच्या बेगीन सर्विस बोर्ड आपले शिक्षेचे फॉर्मॉन पृथ्वीचेर साधून आडटलो तो आडटलोच. इसायासान तशेंच बाकीत करून सांगले. दरबाराच्या सोरेस्परान आमच्या मदल्या थोड्या जाणांक राखून दवरूंक नासली जाल्यार आमी सोडोमा सारखी जावपाची, गोमोरा भाशेन आनी आमी जावन वचपाची. हालेलुया. Shall we go deep? Yes. Shall we go deep? Yes. What is Sodom and Gomorrah? Sodom आणि Gomorrah एक गाव. कितली जाणां जाणात? एक गाव. किती जालें? Do you know that God actually destroyed everything? Sodom आणि Gomorrah इतले काढलेत मॅपार सोद मेवना. काढले देवान इतले डिस्ट्रॉय केलो, कम्प्लिटली भस्म केलो त्या गावाचो की तुका मॅपार सोदम आणि गोमोरा मेवचे ना. सी देवान नोवाक विचून काढलो, राईट? नोवा उदेशी, नोवाचे तीग पूत शेम, हॅम आणि जफेत, राईट? आणि मागीर त्याची संख्या वाढली आणि मागीर अब्राम आयलो आणि देवान अब्रामाक पळयलो आणि देवान अब्रामाक विचून काढलो. हालेलुया. आणि देवान अब्रामाक सांगले, ये आता तुझे ये हांगासर जे तुझे तुझ्या घरान पोरक्या देवाची पूजा जाता ती सगळी सोड. हांवें तुका आपयला, तुका हांव आपयता आणि हांव तुका बासायलेल्या देसान व्हरता. हालेलुया. अब्रामाक देवान विचून काढलो. जेन्ना देवान अब्रामाक विचून काढलो, जेन्ना देव तुका विचून काढता तेन्ना देव तुका सांगता कितें तरी तुवें सोडूंक जाय.
फाटी सोडूंक जाय, तुका तेंय करूंक जाय आनी हेंय करूंक जाय, तशें जायना. हालेलुया. You cannot compromise. हांव तेंय करता आनी हेंय करता, तेंय करता, हेंय करता. You can't do that. Hallelujah. So Abraham, हांवें तुका विचून काडला, हांव तुका ब्लेस करतलो, हांव तुजी संख्या वाडयतलो, हांव तुका व्हड तुका बेसांवांनी भरतलो, तुजे वरवीं सगळ्या देशांक बेसांवां मेळटलीं. पूण तुवें तुज्या बापायचें घर साडूंक जाय. कित्याक तुज्या बापायच्या घरांत जें कितें जाता तें म्हाका मानव ना. हालेलुया. सो ताणें तें सोडचें पडलें आनी तें सोडून तो फुडें गेलो. अब्राम आनी ताच्या पुताव दिशी इजाकाक मागीर जल्मलो जॅकब आनी इसो, आनी जॅकब जालो इस्रायल, आनी तांचे वरवीं ह्या सगळ्या आमच्या देशाक बेसांवांनी देव आमकां भरलो. हालेलुया. बिकॉज जीसस केम. हालेलुया. आर यू गेटिंग दिस? सो देव जेन्ना मनशाक सारवार करूंक सोदता, देव कोणाक तरी उजार करता. लुक एट मी हियर. आमेन. हालेलुया. तेन्ना देवान लास्ट टाइम I told you what? I told you that देव इश्ट सोदता, वर्शिपर्स सोदता, राइट? आनी देवान अब्राहमाचे भितर एक फ्रेंड पयलो, एक इश्ट पयलो, एक वर्शिपर पयलो, आनी देवान आपले काळीज उक्ते केले. आनी देवान सांगले अब्राहमाक, लिसन टू दिस. देवान सांगले अब्राहमाक की हांव सोदोम आनी गोमोरा हे पळय देश आसा तांकां हांव भस्म करतलो. कित्याक? लिसन, लुक हियर. भस्म करतलो. कित्याक? थंयसर पोजोडपण जाता. सगळीं म्हणा पोजोडपण. थंयसर पोजोडपण जाता. दादले सोमण जोडटाले. हे पोजोडपण देवाक बरें लागून आसलें आनी बासाचे पोजोडपण थिंगासर जातालें. आनी देवान अब्राहमाक सांगलें, हांव हे देश हांव काबार करतलो. आय एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय दीज थिंग्स, डिस्ट्रॉय बोथ द प्लेसेस, Sodom and Gomorrah, these cities. I'm completely going to destroy them. Hallelujah. And God did it. देवान अशें केलें. Hallelujah. आनी हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता की देवाची उतर आमकां सांगता की जरी तर देवान आमकां सारवार करूंक नासलें जाल्यार, जरी तर देवान आमची काकूट करूंक नासली जाल्यार आमी सोदोम आनी गोमोरा भाशेन जातले आसले. आमचोय भस्म जातलो आसलो. आमी नरकान न्हिदली आसले. आमी सापसुबी उज्यान पडटली आसली आनी सैतानाच्या हातान आमी पडटली आसली. पूण देवान आमची काकूट केली आनी आमकां सारवार केलें, रायट? आनी देवान आमकां विचून काडलें. गॉड हॅज चोजन अस. हालेलुया. पूण जायत्या जाणांक आपोवणे आसात, थोड्या जाणांक विचून काडलेले आसात. सगळे जाणां सारवार जावची ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. सगळ्या जाणांक आपोवणे दितलो जेजू. सगळ्या जाणांक गॉस्पेल प्रीच जातले, शुभ वर्तमान सगळ्या जाणांक परगट जातले. पूण विचून काडलेली थोडीच आसतली जी सारवार जातली. हालेलुया. ओशीर तो दारवटो, त्या ओशीर दारवट्यान थोडीच वयतली, पूण रूण दारवट्यान जायतीं जाणां धांवतलीं. रूण दारवट्यान काळोख आसा पूण त्याच काळोखान कितलीं जाणां वयतलीं. रूण दारवट आसा थंयसर चिखल आसा पूण त्या चिखलान कितलीं जाणां पडटलीं. पूण ह्या ओशीर दारवट्यान उसवण आसा आनी पूण काटे आसा, फातर आसा, पूण त्या दारवट्यान थोडींच जाणां वयतलीं. आनी कोण वयतलीं? विचून काडला पळय तीं. Hallelujah. Amen. I'm going to take you to a very interesting. I have to give you this to put a foundation for the word. Let's go to Judges chapter 6. Judges chapter 6. Judges किती म्हणटा कोंकणी भाशेन? फुडारी. Praise the Lord. Shh. Silence. No sound in Jesus' name. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Okay. Fudari 6. Okay, Judges chapter 6. All right, let's pray because the child is disturbing.
Thank you, Lord. Let's just pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your word, Lord, my God. And I just pray, God. I just pray right now that your presence would fill this place, Lord. Your word will come in power, Lord, and in authority, Lord Jesus. Yes, Lord. Every disturbance and every distraction in this place, we command it to be gone in Jesus' name. Let your people's focus be on your word, Lord. Hallelujah. तुझ्या भुरग्यांचे मन, तुझ्या भुरग्यांचे लक्ष, तुझ्या उतराचेर आसनी येशूच्या नावान. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Thank you, Jesus. Let's go. Verse 1. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord. So the Lord delivered them into the hand of Midian for 7 years. Israel karani Survisporanच्या डोळ्यामुखार वाईट ते केले. देखूनच Survisporan 7 वर्सां मिडियानाचे अधीन तांकां केले. इस्रायलाचे पोरजीन देवा मुखार वाईट ते केले. आणि कितें वाईट ते केले ते हांगासर दिवंक ना. पूण जरी तर तूं आदल्या चॅप्टरांनी वाचीत जाल्यार तुका दिसती पडटलें की देवा कशें अवमान केलो इस्रायलाच्या पोरजेन. कित्याक अवमान केलो की जेन्ना जिव्या देवान तांकां इतली कार्य करून इतली विस्मिता करून जेन्ना तांकां इजिप्त देशांतली जेन्ना तांकां भायर काडलेली आनी जिवो देव आपूण म्हूण तांकां दाखयलेले तरी आसतना ह्या जिव्या देवाक सोडून ताणें मुर्ती पुजा करूंक लागली. ताणें खोट्या देवाची पुजा करपाक लागली आनी ती गाडया पोंडांनी भितर सरली आनी जायते असले वायट देवाचे नदरेन ताणें केले. आनी परत परत अशी ती करीत रावली म्हणून देवाक मानूंक ना आनी देवाक खूब दूख जाली. आनी परत देव आपल्या सेवकांक धाडून परत तांकां इन्स्ट्रक्शन दितालो. परत तांकां करेक्शन दितालो की अशें जे कितें तुमी करता तें सारकें न्हू म्हणून. हालेलुया. सो हांगासर बरयला की जे इस्रायलाचे पोरजेन केलें ते देवाचे नदरेन वायट दिसलें देवाक आनी देवान मागीर तांकां सोडून दिलें. आनी एकदम डेंजर जेन्ना तुका देव सोडून दिता. सांगता आनी जेन्ना आमी आयकना जे कितें देव सांगता ते देव मागीर सोडून दिता. हालेलुया. जी कोण देवाचे उतर आयकता ताचे सोर भोंवतणी एक दुरी कशें आसा. रिमेंबर आय एम जस्ट टेलिंग यू दिस. When you are obedient to the word of the Lord, there is a hedge of protection around you. देव तुझ्या सोर भोंवतणी एक दुरी कशें घालता आनी कसलेंच वायट तुजेशीन येवपाक जावचें ना. कित्याक तूं देवाचें उतर मानून तूं चलता. हालेलुया. आमशीच तुजे सोर भोंवतणी देव एक दुरी घालता म्हणजे तुका तुजें रक्षण करता, तुका सांबाळटा आनी आपल्या आठ पडव्याक पाठोवन तो तुजी रक्षण करता. हालेलुया. पूण हांगासर कितें जालें की इस्रायलाचे पोरजेन तांणी देवाक दुखयलो. कित्याक हांव जेजू म्हणटा देव म्हणटा की हांव जिवो देव आसतना हांव तुजो इतलो मोग करता आसतना तूं म्हाका सोडून तुमी तुज्या हातांनी तुमी तुमकां जाय तसल्यो मुर्त्यो करता. तुमी हातांनी बांदतात लाकडाच्यो आनी मातयेचे आनी फातराचे तुमी तुमकां जाय तशे देव करतात आनी हांव जिवो देव आनी म्हाका तुमी अवमानयतात. कितले हांवें तुमचे पासून केला पूण म्हजी महिमा सोडून तुमी एके मुर्तेक दितात. म्हाका महिमा दिवचे भाशेक म्हाका आर्का दिवचे भाशेक तुमी एका लाकडाचे मुर्तीक तुमी फातराचे मुर्तेक तुमी महिमा दितात. And still after telling so many things, people's eyes are still not being opened. अजूनही मनशांचे डोळे उघडे जायना. आणि देवाक हे वायट दिसता. ह्यो काळोखाची कर्तुबां जे आमच्या ह्या संवसारान घडटा तेन्ना घडटले आनी जेन्ना अशें घडटा देव मागीर सोडून दिता. आनी त्या वक्तार त्या दिसांनी मिडियनाइट्स म्हणून आसलेत
हे दुस्मान इस्रायलाचे आणि ते येवपाक लागलेत आणि ते येऊन इतले त्रास इस्रायलाच्या गावांक दिवपाक लागले की ते चोरून वतले. ताच्या शेतान कितले उत्पन्न जाता तितले शेतातले ते उत्पन्न जाता ते वडटाले चोरून आणि गंव या तांदूळ कितें जावं जेन्ना पीक जाले जेन्ना मवणी जाली तेन्ना येताले आणि रोखडेच ते भात ते गंव वडटाले चोरून. आणि हे भाशेन इतले त्रास इस्रायल लोकांक जावपाक लागले कितें ती उत्पन्न करता सगळे रोखडे चोरून वता. येताले सारखे फौज तांची इतली हजारांनी आणि लाखांनी येताली आणि आख्खे इस्रायलाक इतले त्रास करताले आणि अशें की ते लोक भियोन गुफेनी in the caves and in the dens, burak, डोंगराक बुराक करून caves करून ताचे भितर गुफ्यां भितर ते रावताले भियोन. राईट? लिसन. हे दीस असले मारेकार जावन आसा की संवसाराचो लोक मेला आनीक देवाची भुरग्यांक पासून कलकलो येता आणि जायते जावपाचे आसा ह्या संवसारान. कित्याक सैतान आपली फौज घेवन ह्या संवसारान भितर सरलेलो आसा. आतां चड आदल्या परस वायट आमकां दिसती पडटा आमच्या दोळ्यांनी. रायट ऑर रॉंग? हालेलुया. इतले वायट दिसती पडटा आमच्या दोळ्यांनी आणि लोक भियेलेलो आसा. We are scared for our children. आमच्या भुरग्यांक लागून आमकां भिरांत दिसता. रायट? की आमच्या भुरग्यांक आमी एक्सरे हाडूंक जायना. कित्याक आयजकाल आमी कितें आयकतात आनी कसले घडण्यो घडटात ह्या दिसांनी आनी खंयसान येता हे आमी जाणात की सैताना कडसून येता. सैतान मनशाचे वयर येवन आमच्या भुरग्यांक अटॅक करता म्हणून. रायट? आमेन. सो कितल्यो वस्तू ह्या संवसारान घडटात. चोरयो, रेप्स, मर्डर, क्रायम आनी कितें भासाचे वायट ह्या संवसारान घडटा. राईट? आणि आका लागून सगळो संसार कापलेलो आसा. पण जेन्ना आखो संसार कापता तेन्ना कोण तरी ह्या संसारान देवान दिलेलो आसा. कोण तरी ह्या संसारान आसा जी काळजीदार जातली. हालेलुया. जी काळजीदार जातली. पण पयले स्वातेक तुवें जाणा जावपाक जाय की तूं देवाचे भुरगे. देव तुजो मोग करता आनी देवान तुका विचून काडला आनी तुवें भियोंक फावना. हालेलुया. You are not what other people say you are. You are who God says you are. Hallelujah. You are not what the world says you are. You are who God says you are. Hallelujah. And you have to know that you are called and you are chosen by God. देवान तुका विचून काडला. देवान तुका आपणे दिला. तुवें हे जाणा जावपाक जाय. Hallelujah. You are not an ordinary person. Amen. Hallelujah. पुष्कळ लोक आसा. When I am preaching the word of God, many people are here today. Many people are listening online, but not all will be committed to the Lord. सगळी जाणां जेजूक गोडोरून रावची ना. जायती जाणां सोडटली आनी जेजू येता तेन्ना सगळी जाणां वयची ना. थोडीच येतली. Not all will go when Jesus comes. No. Gospel will be preached to everyone, but not all will receive the gospel. शुभ वर्तमान सगळ्यांक परबड जातले पण सगळे मानून घेवचे ना. I can feel His presence now. Hallelujah. तुवें जाणा जावपाक जाय की तूं कोण. तुवें जाणा. I'm telling you, this word has to change your life. Has to change your life. Hallelujah. हे वर्ड आयकून तुज्या भितर एक काळजीदारपण येवपाकूच जाय. गोठाय येवपाकूच जाय. कित्याक देवाचे उतरूच आमकां गोठाय दिवंक शकता. हालेलुया. सो त्या दिसांनी इतली भिरांत आसली इस्रायलाच्या गांवांचे आनी तांणी देवाक जिव्या देवाक तांणी सोडलेलो आनी जायत्या जाणांनी आयज जिव्या देवाक सोडला आनी आपल्याक जाय ते ती करतात. आपल्याक जाय त्या देवाक ते बोसतात. आपल्याक जाय त्या गांवांनी वयतात. आपल्याक जाय थंयसर ती वेतात आनी गाडेपण करतात. आपले काम जावपाक जाय म्हणून हांगा येता थिंगा येता आनी आपल्याचे जिवीत ते पानपासान घालता आनी काळोखान घालता. आनी ताका सोस माना ती कितें करतात पयली ती काळोखांत आसा म्हज्या मोगाच्या पावपड्यान. हालेलुया. आनी देवाचो तांकां उगडास येना. पण जेन्ना त्रास येता, जेन्ना त्रास येयले इस्रायलाचेर, इतले त्रास येयले की ती भियोन
रावंक लागली की आमी खूंय वचोन कितें कोत्ता तितलें चोरून व्हरता, कितें शेतान उत्पन्न जाता तें सगळें शेतूच काबार जाता, कितें फ्रूट येता फळां येता सगळें येता. सो कितें आमी करची? सो सगळो लोक लिपोन लिपोन रावपाक लागलो. आनी तेच भाशेन थंयसर एक मनीस आसलो, ताचें नांव जावन आसलें गिडियोन. आनी गिडियोन जेन्ना देव एक नांव दिता तुका, हें नांव कितेंय तो नांव आसा त्या नांवाक एक मिनींग आसता. बायबलान जी कितें नांवां आसा त्या नांवाक मिनींग आसा. गिडियोन नांवाक एक मिनींग आसलें म्हणजे द ग्रेट वॉरियर, म्हणजे झुजपी. हालेलुया. ग्रेट वॉरियर. Amen. His name was a great warrior, but he was not feeling like he was a warrior. He was not feeling like he was a warrior. ताका दिसन आसलें की तो वॉरियर म्हणून, कित्याक तो लिपोन आसलो. ग्रेट वॉरियर, व्हडलो झुजपी, नांव तेचें. And the one who will cut down. But he was not feeling like that. And sometimes you don't feel like that. अशें फील जायना कित्याक तुजी परिस्थिती तुका काबार करूंक येयल्या, रायट? तुजी परिस्थिती उदिशी. You think like, will it ever work for me? I'm just such a weak person. हांव कितलें वीक जावन आसा, म्हाज्या लागीं कांय जावचें ना. That's the problem with us. We are looking at us how the world is looking at us. We are looking at ourselves how our emotion is telling us. My feeling is telling me I am no good. My feeling is telling me because my teachers were not looking at me nicely. My parents did not treat me nicely. म्हज्या आवय बापायन म्हाका बरें करूंक ना. म्हज्या फ्रेंडांनी म्हाका बरें करूंक ना. सगळीं जाणां म्हाका वायट म्हणटालीं. So हांव वायटूच. And we think so bad about ourselves. And this is the problem that leads many people to commit suicide, because they don't know the value that God has placed on you. तू वालोर नको. जो जेजून तुजे वयर वालोर घातलेलो आसा, जे जेजून तुजे पासून किंमत फारीक केलेली आसा, ते तू नको. आनी जायतीं जाणां नको म्हणून ती म्हणटा म्हजें जिवीत कित्याक उपकारता, कसलो फायदो हो जिवन. I'm telling you, 99% of you have one time or the other said this in your mind. What is the use of living? 99% हांगासर कोणी तर जीवन कसलो फायदो, संवसारान रावण कसलो फायदो. आयला न्हू चिंतपी, येता न्हू चिंतपी, कित्याक येता? कित्याक जेन्ना तूं नको तूं कोटे, जेन्ना तूं नको तुजे वयर देवान कितलो व्हॅल्यू दवरलेलो आसा तो. हालेलुया. You are valuable in the eyes of God. देवाचे नोदरेन तूं व्हड किंमत आसा तुज्या जिविताचेर. Hallelujah. And you got a job to do. तुका एक काम दवरलेलें आसा देवान ह्या संवसारान. Don't let your life be wasted like this. Hello. Don't let your life be wasted. Hallelujah. Hallelujah. Sevita uzo bitala munzata. But nobody is giving him more uzo. Come on. Hallelujah. Open your mouth and say hallelujah. You got to use your voice like a trumpet. Yeah. God says blow the trumpet in Zion. So you don't blow the trumpet in church also. Hallelujah. So Gideon, everyone say Gideon. Gideon म्हणजे व्हडलो झुजारी, ग्रेट वॉरियर नाव मिनींग. पूण गिडियोन लिपलोलो, भितर लिपलोलो, दुस्मानाच्या भिरांतीन तो लिपलोलो. ओके. आनी आमी सगळीं अशींच आसलीं. ओके. पूण जेन्ना देवाचें उतर आयलें, समथींग हॅपन्ड टू गिडियोन. देवाचो दूत ताचेशीन आयलो आनी म्हणूंक लागलो, गिडियोन तूं व्हडलो झुजारी. मी तो आसतलो. नो, isn't me? No. कित्याक ताणें केन्नाच ताका कोणें म्हणोंक नासलें की तूं व्हड झुजारी म्हूण. नांव दिल्लें पूण केन्ना म्हणोंक नासलें कोणें, रायट? So that's what happened. God's angel came to him and said in verse 12, and the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, you mighty man of valor. देव तुज्या सांगता आसा. देव तुज्या
सांगता आसा तू व्हड झुजारी जावन आसा. हालेलुया. हे सांगले आज बुडव्यान ताका. And then in verse 14 it says, okay, let's read verse 30. Gideon said to him, "Oh my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us?" देव माझ्या बरोबर आसा जाल्यार हे सगळें कित्याक जालां? केन्ना तरी विचारला? हांव बायबल वाचता, प्रेयर करता, हांव देवाचेर इतलो विश्वास उरता, हे म्हज्या जिवितांत कित्याक जाता? ताणें विचारलें, "Why then has all this happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites." जोरी तर देव आमच्या बारी आसा, आमचे बारी, सगळीं म्हणा आमचे बारी. जोरी तर देव आमच्या बारी आसा जाल्यार हे सगळें कित्याक जाता? गिदेओनान सरीसपराच्या देवदूताक विचारलें. ओके? आणि जोरी तर आमचो देव आश्चर्य करणार, आमच्या पूर्वजांनी आमकां सांगलेलें आसा की आमच्या देवान व्हड व्हड कार्य करून आमकां इजिप्त देशांतली भायर काडल्यात. हालेलुया. सी इस्रायल, the Jewish people have got this, देवान तांकां अशें सांगलेलें, आयकून घे, जें कितें घडलां तुमच्या भुरग्यांक सांगात, आनी तुमची भुरगीं तुमच्या भुरग्यांक सांगतलीं, तांची भुरगीं तांच्या भुरग्यांक सांगतलीं. सो जें कितें घडलां, जें हांवें तुका सांगलां, हे लॉ, तोरा आनी सगळे उतरां म्हजीं तुवें तुज्या भुरग्यांक सांग जाय, मागीर ती ताच्या भुरग्यांक सांगतली. एंड देन इट गॉट पास्ड ऑन. आनी तेणी फोकाणां करूंक ना, तेणी जें कितें घडलां आपल्या भुरग्यांक सांगलें आनी ताणें पास ऑन केलें तांच्या भुरग्यांक. ओके? सो अशें करून करून गिdeon पासून जाणा आसलो आपल्या पुर्वजांच्या भितर देवान कितें व्हडली कार्यां केलेलीं ती. हालेलुया. We must tell our children. We must tell our children. We must tell our children. Hallelujah. About the work of the Lord. आमच्या भुरग्यांक आमी सांगूंक जाय आमचो देव कितलो व्हड तो. हालेलुया. केन्ना तरी तांकां कळटलें, आयज ना फाल्यां तांचे दोळे उक्ते जातले. आमची भुरगींच न्हय पूण आमची फामील लेगून, हालेलुया, तांचे दोळे उक्ते जातलेच. हालेलुया. Because God's word cannot miss anything. Amen. Amen. Praise the Lord. आता गिdeon म्हणटा, आता आमकां देवान मिडियानाच्या हातान सोडून दिल्यान, आमकां तांच्या हातांनी सोडून दिल्यान. Now look what God is saying to him. देव ताका म्हणटा, and the Lord turned to him and said, "Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you?" I'll read it in Konkani. हे आयकून सोरेस्परान ताचेर नदर मारून म्हणलें, "आता तुका मेळ्ळल्या बळान वच आनी मिडियानाच्या हातांतलो तूं इस्रायलाक निवारतलोय. तुका धाडटा तो हांवूच न्हय." Look here, everyone. Okay? गिdeon सोरेस्पराक विचारता, अशें कित्याक जालें, अशें कित्याक घडलें? आतां देवान आमकां ह्या तांच्या दुस्मानाच्या हातान केल्यान, रायट? आनी सोरेस्पर ताची नदर मारून म्हणटा, what does he say? He says, "आता तुका मेळ्ळल्या बळान वच आनी मिडियानाच्या हातांतलो तूं इस्रायलाक निवारतलो." डेविड ब्रदर, प्लीज कम हियर. Just too much silence. Let's break it. Softly. Thank you, brother. God bless you and anoint you more. Come on, everyone, clap your hands for David, brother. He finishes that service and then comes here and plays these instruments. Oh, glory to God. Hallelujah. आता तुका मेळ्ळल्या बळान वच आनी मिडियानाच्या हातांतलो तूं इस्रायलाक निवारतलोय. आता तुका मेळ्ळल्या बळान वच. Go in this your might. Where did Gideon receive the might from? हे बळ खंयसान मेळ्ळें गिdeoनाक? कशें मेळ्ळें गिdeoनाक? अरे, थोडे दीस फाटीं तो गुफयान भितर लिपोन आसलो. मिडियानाइट ह्या लोकांक दुस्मानाक तो भिवन
गिडियोन असलो आणि देरेबेतूस ताका बॉल काळजीदारपण खंयचे येयले. And the angel of the Lord is saying to him, go in this might of yours. तुका बॉल मेळना ते बॉल घेऊन तो फुडें वच. खंय मेळ्ळे, केन्ना मेळ्ळे, how did he receive, when did he receive it? Hallelujah, hallelujah. जेन्ना देवाचे उतर आयले, praise the Lord. जेन्ना देवाचे उतर गिडियोनाक मेवले आणि जेन्ना देवान ताका म्हटले, the Lord is with you. देव तुझ्या बरोबर आसा गिडियोन, तू ओड झुजारी. हालेलुया. जेन्ना देव तुझ्या लागीं आपले उतर उलयता तेन्ना तुजे भितर एक बळ येता. हालेलुया. मनीस तुका कितलेय म्हणो, मनीस तुका काय बरें करीत, मनीस तुका जाय ते म्हणो, बाबा बरें जातले, काय भियेनाका, कांयच भियेनाका, सगळें जातले, लोक तुका कितले म्हणत, but until the Lord gives you his word, come on, until the Lord gives you his word, you do not get the courage. Hallelujah. जितले तुका, जेन्ना तुका देवाचे उतर येता तेन्ना तुका काळजीदारपण येता. हालेलुया. तेन्ना तुका बळ येता. कित्याक देवाचे उतर जावन आसा. पोट्टी म्हज्या पावलाक, उसवाड म्हजे वाटेन, गोठाय म्हजी, देवाचे उतर रोटी म्हजी, म्हजो उंडो, म्हजे उदक, म्हजे जिवीत देवाचे उतर. हालेलुया. सो गिडियोनाशी देव उलयता आणि तेन्ना ताका गोठाय मेळटा आणि देव म्हणटा, हे तुका जे बळ मेळना ते घे आणि तू वच. हालेलुया. तू वच म्हणटा आणि हांव तुका उजार करतलो इस्रायलाक सालार करपाक. हालेलुया. Come on, I'm not just talking about Gideon here. I'm talking about you. हे बरयलेलें आसा तें तुका आनी म्हाका. हालेलुया. देव तुज्या लागीं उलयता. हे जे सगळें तूं पळयता न्हू, हांव तुका उजार करूंक सोदता. तुका उजार करूंक सोदता. हालेलुया. I want to use you. लोकांक साल्वार करूंक, आत्मे साल्वार करूंक हांव तुका उजार करूंक सोदता. हालेलुया. चल ह्या बळान म्हणटा. And then गिडियोन तुज्या भाशेन आनी म्हज्या भाशेन जबाब दिता. He says, so he said to him, oh my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. गिडियोनान जबाब दिलो, म्हज्या दुनिया म्हाका बोगस, पूण म्हज्यान कशी इस्रायलाची सोडवण करूंक जायत? मानासेच्या सगळ्या कुळामध्ये म्हजे कुळ भोव असोक्त आनी म्हज्या कुटुंबान हांव निमाणो म्हूण तूं बरें जाणा. He was the youngest in his family. ताचो कुळ जो आसलो, the tribe of Manasseh was very weak. आनी गिडियोन म्हणटा, म्हाका कसो उजार करतलो तूं? हांव ह्या लोकांक कशी सारवार करूंक? हांव असोक न्हय. पोतून तो चिंता. ओके, हांव असोक न्हय. हांव सगळ्याकीन ल्हान आनी कांय वळपण ना आमचे भितर. सो तो हंबल जाता. Lord, I don't know how I can do this. And verse 16 says, and the Lord said to him, surely I will be with you, and you shall defeat the Midianites as one man. सोलिस्परान ताका असो जबाब दिलो, हांव तुजे बरोबर आसतलो आनी मिडियान 21 मनीस जाल्ले परी तूं ताचो भस्म करतलोय. Praise the Lord. Praise the Lord. हांव कशें करतलो? हांव कशें करतली सायबा? हे म्हज्यान कशें करूंक जाता? The Lord will be with you. I will be with you. हांव तुज्या सांगात आसतलो. हांव तुज्या सांगात आसतलो. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. असं उजो पेटोंक जाय आनी मातसो उजो पेटोंक जाय. People of God, Christianity is not a religion. When we are preaching, we are not preaching to change somebody's religion. आम्ही जेन्ना प्रचार करता तेन्ना हो सुसमाचार हे शुभ वर्तमान आम्ही परगट करता. मनशाचो धर्म बदलूंक न्हय, पूण मनशाचे आत्मे साल्वार करपाक. तूं जाणा केदे व्हडले बाग ते? डू यू नो केदे व्हडले बाग ते? ही कुडी भितर आत्मो आसा
न्हू आत्मो सारवार करपाक देवान तुका आनी म्हाका विचून काडला. यू नो दॅट? सोर भोंवतणी तुज्या मनशां आसा. तूं घरा वयतना मनशां आसा. तूं काम करता थिंगा मनशां आसा. सगळीं कुडीन जी येता म्हणल्यार आत्मा तांचो सारवार जाला की ना. आनी हे पळोवपाक देवान तुका विचून काडला. ये देवाचे उदक परगट करूंक देवान तुका विचून काडला. हालेलुया, हालेलुया. And when God is with you, who can be against you? जेन्ना देव तुज्या संगत आसा देव तुका उजार करतलोच. हालेलुया. 14 वर्साचे आसतना देवान म्हजें जिवीत सारवार केलें. 14 वर्साचे आसतना देवान एक दर्शन म्हज्या रुमान येवन देवाचो ताळो हांवें आयकलो की हांवें तुका विचून काडला. हांव कांयच नाका आसलें आनी हांवें तेच क्वेश्चन देवाक विचारलें, कशें जावं येता, कशें जावं येता. परत देवाचो आवाज आयलो की हांवें तुका विचून काडला. 16 वर्साचे आसतना धाकटुलो गिडियोन्स बायबल घेवन रस्त्याचेर धांवतालें हांव. लोक वाटेर पासर जातालो तेन्ना तांकां आडावन 16 वर्साचें आसतना आनी तांकां स्टॉप करून हांव तांकां देवाचें उतर दितालें. कशें? जेजू म्हाज्या बरोबर आसलो. जेजू म्हाज्या बरोबर आसलो. तेन्ना मायक नासलो, स्टेज नासली, कॅमेरा नासलो, नो फेसबुक, नो यूट्यूब, नो फोन्स, कांय नासलें. देवाचें उतर आसलें आनी देवाचें पवित्र आत्मो म्हज्या संगत आसलो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, गिडियोनान तेच क्वेश्चन विचारलें, हें कशें जावं येता. हांव एकदम वीक जावन आसा. पण नो, जेन्ना देव म्हणटा तुका, जेन्ना देव म्हणटा तुका, हांवें तुका विचून काडला आत्मे सारवार करपाक. You know, when God gave me that burden for souls when the age of 16 years old, 16 वर्साचे आसतना एक burden म्हाज्या काळजान आयलें, आत्मे सारवार जावपाक जाय. And I was going on the road and seeing who I can tell people about Jesus. एकूच वर्स जाणा आसलें, John 3:16. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. जो कोण ताचेर विश्वास दवरता ताचो सासणाचो नाश जावचो ना, पूण ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. एकूच हांव वर्स जाणा आसलें आनी धाकटुलो बायबल घेवन त्या रस्त्याचेर धांवन लोकांक आडावन हांव तांकां उत्तर हेच दितालीं. आनी हांव म्हणटालीं, तुजें नांव कितें? तो म्हणटालो, हांव जॉन. ओके, देवान जॉनाचो इतलो मोग केलो की देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक धाडलो की जोरी तर जॉन ताचेर विश्वास दवरीत जाल्यार जॉनाचो सासणाचो नाश जावचो ना, पूण जॉनाक सासणाचें जिवीत मेळटलें. हालेलुया, हालेलुया. दिस इज ऑल आय न्यू. हांव इतलें जाण आसलें आनी इतलें पवित्र आत्म्यान एक बर्डन घातलो काळजान की वच आनी तूं सांग आनी इतलेंच तूं तुजें काम कर म्हूण. आनी हांव वयतालें, शीत रांदूंक दवरतालें, उकडे शीत रांदूंक दवरतालें चुलीचेर आनी धांवन धांवन रस्त्याचेर वयतालें. आनी तितलो टायम हो देवान 45 मिनिट्स कितले आसताले ते आय यूज टू डू दॅट. यू नो, घरांतले सगळे काम करताले, पूण दिस आय वॉज डुईंग. वाय? बिकॉज एक बर्डन देवान एक काळजान दिलोलो. आनी वचोन घरा बरयताले, ओके, टुडे जॉन गॉट सेव्ड, टुडे मारिया गॉट सेव्ड, टुडे रिचर्ड गॉट सेव्ड. यू नो, नांव बरयताले, आय एड द सोल्स, एड द सोल्स, एड द सोल्स. हांव नको तो जॉन आनी मारिया आनी रिचर्ड आतां हूंय पावलीं ती म्हाका खबर ना, पूण इतलें हांव जाणा देवाचें उतर तांचे भितर मेवलें तांकां. आनी जेन्ना देवाचें उतर तूं दिता तांचे आत्मे कशेंय म्हूण देव सारवार करतलो. हालेलुया, हालेलुया. आपयलेलीं जायतीं आसात, विचून काडलेलीं थोडीं आसात. हालेलुया. देव तुका काळजीदार करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. गॉड इज गिविंग यू दॅट बोल्डनेस. That time till now, lots of years have passed. I don't ask my age, I won't tell you. Hallelujah! आजून पासून देवाचे उदक परगट जाता. कित्याक? म्हाज्यान कांयच करूंक जायना, पूण म्हजे भितर जियेता तो जेजू. हालेलुया. तुजे भितर रावता तो जेजू तुका काळजीदार करता. हालेलुया, हालेलुया. It's all about saving souls. Gideon, what's your ball घेऊन? हे बॉल घे आणि वॉच. सर्वेस्वर तुझ्या बरी आसतलो. The Lord will be with you. That's enough. Somebody say that's enough. That's enough. इतले पुरो. देव माझ्या बरी हा. इतले पुरो. हालेलुया. परमेश्वर साथ है तो डरने की क्या बात है. हालेलुया. इतलेच पुरो. देव वाचा मरे. पैसा ना मागो. Don't worry. Hallelujah.
So many years of ministry. So many years. I seen in my life the faithfulness of the Lord. माझ्या डोळ्याने आम्ही पळयला देवाचे विश्वासीपण. जेन्ना देव म्हणटा वच तूं हांव वेता. पूण माझ्या फुडें ऑलरेडी जेजू गेला आनी सगळें तयार केलां. हालेलुया, हालेलुया, praise the Lord. Don't worry about anything else. God is with us. Gideon, come on. Look at each other, say Gideon. देव तुझ्या बारी हा. तू जाणा गिडियॉन म्हणजे कितें? व्हडलो झुजारी. सो जेन्ना तू ताका गिडियॉन म्हणटा, डोंट से गुडिया, ओके? गिडियॉन, तू व्हड झुजारी. तू व्हड झुजारी. देव तुझ्या बारी आसा गिडियॉन. हालेलुया. You are a mighty man, mighty woman of valor. Hallelujah. Lord will be with you, and you shall defeat the Midianites. Defeat. तू हारायतलो दुश्मनाक. तू हारायतलो दुश्मनाक. Don't ask, don't say. देव तुझ्या बारी हा. Hallelujah, hallelujah. And now the another interesting part. आता गिडियॉन अडलो हुशार जाता की देव ताका ताच्या लागीं उलयता म्हणून. ओके, लॉंग स्टोरी शॉर्ट. You read Gideon's story for yourself. Okay? Save the time. Now, verse 34. Judges 6, verse 34. Let's read verse 33 to give it a little strength. 33, okay? Then all the Midianites and Amalekites, the people of the east, gathered together and they crossed over and encamped in the valley of Jezreel. This is going to be very, very interesting. Jezreel, you are there? Okay. Praise the Lord. तेन्ना मिद्यानीत, अमालेकीत आणि उदेतीचो लोक एकठांय जाले आणि जॉर्दान नद उतरून जेझरेल मोळाचेर आपले तोंबू थांडले. Okay, imagine the scene now. एके सायडीन देवान गिडियोनाक विचून काडला. सगळीं म्हणा म्हाका देवान विचून काडला. Very good. Okay. एके सायडीन देवान गिडियोनाक विचून काडला आणि दुसरे सायडीन Midianites, Amalekites and all the parasites met together. सगळे जाण एकठांय जाले दुश्मन गिडियोनाचे, दुश्मन इस्रायलाचे. सगळे एकठांय जाले. They were down in the valley. Say down in the valley. The enemy is always down. Dushman sadas down, down, down. And you are always up, up, up. Remember that. Hallelujah. Your enemy is down, okay? So they all gathered together. Sogle zan ektai zale. Ani kite zale. Jenna te ektai zale. Jenna tuje dushman ektai zata. Magi tuka kite zata. Tuka kite zata. See what happened. But the Spirit of the Lord came upon Gideon. Then he blew the trumpet, and the Abiezrites gathered behind him. Okay? मिडियानीत अमालेकीत उदेतीचो लोक एकठांय जाले आणि जॉर्दान नद उतरून जेझरेल मोळाचेर आपले तोंबू थांडले. सूरजपुराच्या आत्म्यान गिडियोनाक बोललो. ताणे शेंग वाजयले आणि अबिएझरान ताचो पाटलाव केलो. लुक 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 एव्हरीबडी. दुश्मन एकठांय जाले. गिडियोनाक कितें जालें? ओके म्हजे माय. इतले जाण येयल्या अशें जालें. दुश्मन एकठांय जाले. गिडियोनाक कितें जालें? What happened to Gideon? Hello Gideon. दुश्मनाक पळयता तेन्ना तुका कितें जाता? डबा 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 डबा. Heartbeat goes like that when you see the enemy. दुश्मन पडत. Hallelujah. You know, शेबडी दिसता. Right? सैतानाची कामा बघ. सैतान येला, धाडून गेला. You know, you get scared. No. What happened to Gideon? Say, Gideon,
तुका किती झाले? दुश्मनाक पडून म्हण गिडियॉन, दुश्मनाक पडून तुका किती झाले? किती झाले? हे हालेलुया. सोरेसपुराचो आत्मा गिडियॉनाचेर आयलो. हालेलुया. सोरेसपुराचो आत्मा गिडियॉनाचेर आयलो आणि वाजला शाबाराबाशी. हालेलुया. सोरेसपुराचो आत्मा ताचे वयर आयलो आणि त्याने कितें केले? शिंग घेतले. शिंग घेतले म्हणजे तुरी घेतली. यू नो शिंग म्हणजे तू आणि कितें चिंतची. शिंग घेतले म्हणजे तुरी. ओके, शोफार. ओके, आणि त्या तेंपार जेन्ना कोणाक आपोवंक जाय आसले, ट्रिंग ट्रिंग फोन नासले, एंड्रॉइड फोन नासले, यू नो नो व्हॉट्सएप कॉल्स, तसले काय नासले. आपोवंक जाय आसलेले कितें करताले ते शिंग काडटाले. रॅम्स हॉर्न, दॅट्स कॉल्ड द शोफार, तुरी. ओके, and what did he do? He did ta 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 ta. वाजवले तेणेन, तुरी वाजवली तेणेन. Praise the Lord. He blew the horn, he blew the trumpet, he blew the shofar. Okay, hallelujah. दुश्मनाक पळयलं तेन्ना, thank you Jesus. Hallelujah. What an opportunity. एकलो होता ना न्हू, बाराबर कोणाक जाय न्हू, तुरी वाजयली. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आय सिस्टर जे हांगा कोत्ता तदा 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 तदा. कोणाक आयकता? कान आसा तेणे आयकुचे. Yes, sister, I'm there. Sister, I'm there. Sister, I'm there to worship God, to praise God. Sister, I'm there to pray. Sister, I'm there. I'll stand for Jesus. Hallelujah. Come on. He blew the trumpet and he called the people. He called them. He called them. आणि ते सगळे ताचे बारबुचे त्यांच्या गावचे लोक सगळे आयले. हुंय आयले उंच पर्वताचेर, डोंगराचेर. दुश्मन हुंय आसलो? दुश्मन हुंय आसा? आतांय दुश्मन हुंय आसा? तू ते तोकलेर बसयता ताका, पण ताचो जागो हुंय आसा? वयर. Praise the Lord. Hallelujah. They were down in the valley. आणि गिडियॉन सगळ्या जाणांक पळयता. आयल्यात न्हू तुमी? बरें हा, मेजता. 1 2 3 4 500 200 300 32,000 आहा सगळे जाण. कितले आहा? 32,000 आसा. 32,000. ओके, आनीक सुमाराक 1,35,000 दुश्मन. गिडियॉना बारबर कितले आहा? 32,000. This is very interesting. Now here it is even there we got the attention at this time because it's very interesting. Okay, कितले जाण हा गिडियॉना बारबर? 32,000 आसा. दुश्मनाची फौज कितली आसा? 1,35,000 किती आसा. आणि त्यांच्या बारबर व्हडले ऊंट आहा. ऊंट आणि एक आणि दोन न्हय, मल्टिट्यूड्स, हजारांनी ऊंट आहा त्यांच्या बारबर. आणि यांच्या लागीं काय ना 35,000 लोक आयलेत. सगळे जाण पळयता. सगळा खंय पळयता? दुश्मन हुंय हा. वयरसान सगळ्यांना धरबारली. ओके, थोडे जाण पळयल्या. हा, कोणाक सांगूंक ना ताणी, पण तांच्या भितर कांयच भितर पीठ जावपाक लागले. इतले लोक. They didn't tell them. They didn't tell one another, but they just stopped and saw. गिडियॉनान तर आमकां आपयला, आतां रावचेच पडले मरे. सिस्टरीन तर आमकां आपयला, आतां रावचेच पडले मरे. पास्टरान आमकां आपयला, आतां रावचेच पडले. पूण बाबा, देव सगल्यांक घेवन काम करचो ना, थोड्याकूच घेवन काम करतलो. कोण ती गिडियॉन? म्हण कुशीक आसा तेका. गिडियॉन, तू रावा, तू वचनाका. देवा बरी राव, जेजू बरी राव. गिडियॉन. Praise the Lord. Hallelujah. Now, the Lord said to Gideon, chapter 7 verse 2, the people who are with you are too many to give the Midianites into their hands. सोरेस्परान गिडियॉनाक म्हणले, मिडियन लोकांक तुजे खाला घालूंक तुजे वांगडा चड लोक आहा.
चड लोक आहा. देवा तू कितें म्हणटा म्हाका? दुस्मानाची फौज 1,35,000 कितें आहा, प्लस तेंच्या बरोबर ऊंट आहा, म्हज्या बरोबर 32,000 लोक आहा. ना ना, ते चड आहा तुका, तुझ्या बरोबर चड आहा. एक काम कर गिdeon, जी पळय कोण न्हियेता न्हू तांकां घरा धाड. जी पळय कोण भियेता न्हू तांकां घरा धाड. खंय येता गो तूं? रितीराक वयता. कोणाच्या? सिस्टरीच्या. खंयची सिस्टर? ती सिस्टर घरान वयता. ती तिच्या रितीराक वयता. ना गो, 31 वयला, 31 गेला मग. तू दोरंबा बदलला किती गो? दोरंबा बदलता असं तशीच मुद्दली, अशीच मुद्दली. माझ्या मायंडपण शिकयलं तेच करतली. मागीर रितीराक जातना हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. घरा वयता तेन्ना खंय गेलें मग तूं? आंटी गेल, अंकला गेल. पिरान दिसता. यीशु मसीह आएगा, हमको ले जाएगा. क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा. क्या तुम तैयार हो? बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा. क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वह जरूर आएगा. क्या तुम तैयार हो? जेजू तुरी वाजयतात तेन्ना टाइम आसना म्हणपाक. अरे ती सिस्टर सांगतली तेच सारखे. इट विल बी टू लेट. जेजू कितें म्हणटालो? ताता आमच्या गोंयचे भाशेन दिस इज डिफरंट. अकोल जेन्ना न्हवऱ्याक मेळाक वयता तेन्ना रायट, काजराच्या दिसा कितें जाता? आमचे गोंयच्या भाशेन तुरी. जेजू येता तेन्ना तुरी वाजतली, पूण दाराला जावचें ना. ओन्ली वन्स तदा टाक. आनी तुमी तर पळोवपा कडेन कोण खंय गेले रे? खंय गेले रे? खंय गेलो रे सायबी? नाचलो मरे? खंय गेले रे? नाचलो मरे? मेसूस गेलो मरे? टक्कर. तू तर उरले जाल्यार तू उरले. मागीर समय येयला, समय येयला. देवान गिड्यानाक म्हणलें, कोण भियेला तांकां घरा धाड. माय गॉड, आय एम फीलिंग गॉड्स प्रेझन्स हियर. तूं जाणा कितलो लोक भियेता जेजूची गोंयकी दिवपाक? सेजारा कितें म्हणटली, फामील कितें म्हणटलो, लोक कितें म्हणटलो, ती तुका स्वर्गाराज्यान व्हरची ना. तुका जेजू स्वर्गाराज्यान व्हरतलो.
तू 7 जाणांक 7 तुका स्वतंत्र करता. जिवे देवाक मानता, जिवे देवाक मान. तो जिवो देव तो मोठ्यांनी रावना. That's it. That's it. No second thought. It doesn't live in images. It doesn't live in pictures. That's it. ताचे चित्र कोणानूच काढूंक जायना. पिक्चर्सचे तुमी दवरतात ते एक्टर्साचे पिक्चर जांचे लांब केस असले आनी खाण असले पिक्चर करून लोक तांची पुजा करता. तो देव न्हय, तो एक्टर कोण, तांचे पेंटिंग केला. तूं चिंता की तो देव न्हू, देवाक कोणी पळोवंक ना. देव उसवाड, तो उसवाडात जियेता. ही इज लायट. ही ड्वेल्स इन अनअप्रोचेबल लायट. You cannot paint him. देवात्मा आणि ताका जे नमस्कार करतले ते आत्म्यान आणि स्वतः ताका नमस्कार करतले. Hallelujah. You will worship him in spirit and in truth. You are afraid of what? Of whom are you afraid? Of religion? Of religious people? What the world will say about you? They want to kill you because you have believed in Jesus. So if they can kill your body, they cannot touch your spirit. तुझी खूण मारूंक शकता पण तुझा आत्मा कोणेनूच इपाट करूंक जायना. कित्याक तुजो आत्मा जेजूचो जावन आसा. जेजूच्या रक्तान तुका विकते घेतला. You are bought by the blood of Jesus. कोण सेवा करतली ताची? बियाता तसली ना. जी कोण बियाता तारावच. Last days देवान आपले पागेर घातला देवान आपले. I was there, you were there. ओढता तुका तुझे काळीज ओढता ह्या वेळार. He's pulling your heart. You belong to Jesus. हो संसार थोड्या दिसाचो. कोण जियेतलो ताचे पासून? कोण गवायकी दितलो? Just you and me. आज बनवानी ताका ताची गवायकी दिवपाक जायना. कर सके ना बयान ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का. मैं तो माटी हूँ दो पल की. मैं तो माटी हूँ दो पल की. मैं करूँ तो कैसे करूँ. तेरे चेहरे पे जो बात, तेरे चेहरे पे जो बात, होठों से कैसे कहूँ. खूबसूरत है मसीह तू. खूबसूरत है मसीह तू. कर सके ना बयान, कर सके बयान ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का. The angels cannot give witness about him. आज बडव्यापासून जेजून रगत वारूंक ना. आज बडव्यांनी पाप करूंक नासले. सो तांकां जेजूच्या मोगाची गरज तांकां खबर ना. पूण तुका आनी म्हाका आसा. ताका लागून देवान आज बडव्यांक असो योग दिवंक ना. म्हजे गवायकी जायात म्हणून ताणें आज बडव्यांक सांगूंक ना. ताणें सांगूंक जातालें पूण ताणें आज बडव्यांक ही प्रिविलेज दिवंक ना. तुका आनी म्हाका दिला हें भाग. कित्याक आमी ताचो मोग जागला. हालेलुया. जेन्ना तुमी ह्या जाग्यार येतात तेन्ना तुमी एका मनशाक लागून येना. तुमी जेजूक लागून येतात. हालेलुया. हो जेजू तुका मोग दिता. हो जेजू तुका गोठाय दिता. हो जेजू तुका सुटका दिता. हो जेजू तुका गोठाय दिता. हालेलुया. इट इज जीसस हू इज डूइंग इट. हालेलुया. जेजू अचोरी विस्मिता तुजे जिवितांत करता.
तुझ्या बारी आसा ते चड आसा. भियेता तांकां घरा वच म्हूण सांग. कितले मरे हाके म्हजे माय गिद्योन पळय बाबा भियेता मरे चलना काय म्हणना तुका चलता तुझ्यान जावचें न्हय तुझ्यान जावचें ना. ओके चल्ले आमी घर. 22,000 लोक परत वयता. असले कितले 32,000 22,000 लोक बियॉन्ड पोत्तून वयता. जेजूच्या फाटल्यान कितलो लोक आयलो. उंडे आनी मासली खावंक कितलो लोक आयलो. जेन्ना जेजू खुर्साक चडयतालो तेन्ना कोण आसली ताचेशी. आपयलेली खूप आसात, विचून काडलेली थोडी आसा. हालेलुया. आता उरले कितले 10,000. उरले कितले 10,000. हांव मातशें घेत सांगितलें बट 10,000 रायट. आता देव गिdeoनाक म्हणटा गिdeon तुझे लागीं आतां 10,000 आहा न्हू. वय सायबा 10,000 आहा पूण हे कितलेशे ते पळय 1,35,000 आहा. गिdeon तुझे लागीं 10,000 आहा न्हू. ते चड ते चड. आता कितें करया पळय आता टेस्टिंग करया परीक्षा करया तांची. ओके एक काम कर उदक पिवंक व्हर तांकां. 10,000 लोकांक उदक पिवंक व्हर. थिंगा नदी आहा थिंगा व्हर. ओके आनीक जे पळय कोण तिमी मारून सुण्या भाशेन करून उदक पिता तांकां कुशीन काड. ओके जे कोण सुण्या भाशेन उदक पिता कुशीन काड. जे कोण अशें रावता आनी आतीन आपल्या उदक पिता. अशें पिता. ओके now let's look at this. ओके अशें पिता तांकां कुशीन काड. गिdeoनान कुशीन काडले. कोण कितले जाण पिले 9,700. अशें कितले जाण पिले ओन्ली 300. सर्विस फॉर गिdeoनाक सांगता हे 9,700 घरा धाड. उरले कितले देव बरी मॅथ्स करता रायट. दिस मायनस दिस 300 उरले ते गेले 300 उरले. आता सांग म्हाका 70 जाण असले जेजू फाटल्यान वयताले मागीर तितूंतले 12 जाण असले आनी जेजू तितूंतले 3 जाणांक घेतले. जाकोब जुआंव आनी पेद्रू सारके स्ट्रॉंग. हालेलुया हालेलुया. देव असल्या मनशाक सोदता. हालेलुया. कित्याक अशें जेन्ना ते करून उदक पिताले तांकां पडोंक घातले कोणाचे. हिंगासर बालो येयलो जाल्यार तांकां खबर नासतली आसली कित्याक तेंचे फोकस सगळो करून पिवपाक. ओके पण जे अशें पिला ते अशें पयताले आनी ते अलर्ट आसले. चतुर रावात जागृत रावात कित्याक तुजो दुस्मान गरज काडलेल्या शिवा भाशेन तुका घेरो घालून आसा. तुका घेरासून तो सोदता. चतुर रावात मागणी करात. हालेलुया. चतुर रावतात तांकांच देव विचून काडटला. Stand in his presence. Wow. Fire. Hallelujah. हांगा 32,000 आसा वो 10,000 आसा. म्हाका खबर ना
देव जाणा तुझे काळीस. परमेश्वर तेरे साथ है तो डरने की क्या बात है. Will you be afraid? Will you be afraid to stand up for Jesus? What will the people say? लोक कितें म्हणटलो? म्हाका समाजांतले भायर घालतले काय? म्हजे लोक वायट चिंतले काय? म्हजी फामील म्हाका सांडटली काय? सगळी चिंतना आयकलीन तकलेन. Let's go a little further. Story cover जावना. 300 लोक. दुस्मान होय असले? दुस्मान होय असले? आता किती पळयता? 300 people. 300 लोक. माझ्या बरी. दुस्मान कितले लोक आसा? 135,000. It's at the service for actor. Lord, service for रागात जायना का? हांव तुका विचारता म्हण. प्लीज न्हू. म्हाका एक सायन दाखय न्हू की इस्रायल जिखतले म्हण आनी मिडियानाइट्स हारतले म्हण. म्हाका एक सायन दाखय न्हू की तूं म्हाका यूज करतलो म्हण. एक सायन. शो मी वन सायन. God understands. Tell your neighbor, God understands. Say Gideon. Say Gideon. God understands you. So तुका सायन दाखयता. जरूर दाखयता. एक काम कर Gideon. ते दुस्मान हा थिंगा न्हू. तू रातचे ते न्हिदला तेन्ना तू वच. से रातचे. तू रातचे उठ्ठा आनी तू मागीर बेजार जाता. न्हीद पडना. तुका खबर हा देव तुका जागृत दवरता. कित्याक दुस्मानांचे प्लॅन कितें आहा तें तुका दाखोवंक सोदता मागण्या उदेशी. तो म्हणटा तूं सिटीक जाता. म्हाका जें पडना. उठ आनी मागणी कर. जाय तें तुका देव दाखयतलो रातच्या वेळार. देव ताका सांगता सगळें वच. ते न्हिदलेले आसता तेन्ना आनी हांव तुका एक सायन दाखयतलो. ओके वच. तूं तुज्या सांगातीक घेवन वच. कोणाक तरी घेवन वच. ओके लॉर्ड. वयता. रातच्या वेळार गिडियोन आनी त्याचे संगाती वयतात. मिडियानाइट्साचे कॅम्प घालेले आसता. तांचे तोंबू आसता. एका तोंबूशीन ताका आवाज येता. सगळे न्हिदले पूण हे 2 जाण भितर आहा. ते न्हिदोंक ना. तोंबून भितर ते कितें तरी उलयता. कोण आतां? दुस्मान. ओके. सो गिडियोन आयकता. ताचो संगाती आयकता. भितर गजाली चलता. एकलो म्हणटा जाणा मरे म्हाका बरी न्हीद पडलेली आनी म्हाका मरे एक सपन पडलें. कितें पडलें? एक मरे बार्ली भाकर ब्रेड इस्रायला कडसून येता मरे आनी झमझमीत येता आनी आमच्या सगळे कॅम्प मरे काबार करता. पलट करता सगळे. आनी ताचो सांगत भितर हात सांगता जरूर कोण जाणा तो? गिडियोन. तो गिडियोन. तोरसाद हा त्याच्या हातीन. सोरेस्पर त्याच्या सांगात आसा. तो गिडियोना वरवीं आमचे आख्खे कॅम्प काबार जातले. अरे दुस्मान भितरल्या भितर उलयता. गिडियोन आयकता. व्हॉट? See, this is the problem. We think that we are so afraid of the enemy, but the enemy is afraid of you. So इथं तुका भिता. आम्ही ताका भिवून काडटात दीस. अशें जाय जाल्यार. सो इथं तुका भियेता. ते भितर रावन भियेलेले गिडियोनाक आनी गिडियोनाक ते आवाज येता. Are you getting this? He hears this. These people are afraid of me. चलो म्हाका सायन मेवली. Hallelujah. Praise the Lord. आता चल या आयकूंक जाय तितल्यान आयकले. आता आमी झुजोया. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका आता कळ्ळें म्हजो दुस्मान म्हाका भियेता म्हणून. हालेलुया. यू हॅव टू नो दॅट द लॉर्ड सेज टू यू गिडियोन. नाउ प्रेझेंट डे गिडियोन. बिहोल्ड आय गिव यू पॉवर. हांव तुका पदवी दिता. हांव तुका अधिकार दिता. सोरप आनी बिचूक काडूच्या पांय तळा मोस्तूंक
दुश्मनाची सगळी शक्ती तुझ्या पायात बसतो. हांव तुका अधिकार दिता. हालेलुया. आता तो किती वयता. 300 लोक हा माझ्याकडे. देवा म्हाका बुद्धी दी. सगळी म्हणा देवा म्हाका बुद्धी दी. देवाची बुद्धी तुका देवान दिल्या. हालेलुया. 300 लोक माझ्या बरे हा. ते 1,35,000 हा आणि त्यांचे ऊंट हा. ते कितें करपाचे. देव ताका बुद्धी दिता. 100 लोकांक हिंगा दवर. 100 लोकांक हिंगा दवर आणि 100 लोकांक हिंगा दवर. ओके. तांच्या हातींनी मोडक्यो दी. कितें दी. मातयेची मोडकी. तितून भितर लॅम्प, मशाल, टॉर्च, उजो पिटोय. एका हातान तुरी दी. ओके. ते सगळे रावता. इमॅजिन कर. इमॅजिन कर. दिसती पडटा तुका टीव्ही क्वेश्चन सुद्धा सांगता न्ही. ओके. इमॅजिन कर. आख्खे कॅम्प हा दुश्मनाचे आणि हे आता सराउंड केला ताका. 100 हांगा 100 थिंगा 100 ओनली 300. आख्खे कॅम्प सराउंड केला. ओके. सो वॉट गिडियॉन सेज. आता हांव तुमकां एक सिग्नल दितलो. हांव तुरी वाजयता तेन्ना तुमी मरे मोडकी फड. मोडकी फड. लॅम्प हातीन घे. तुरी हातीन घे. एट द सेम टाइम. यू हॅव टू बी सो क्विक. ताका लागून सुडसुडीत जाय. शिपण उपकरणा सुडसुडीत. प्रेज द लॉर्ड. कशी खाते का सांग. गिडियॉन सुडसुडीत. हालेलुया. हांव तुरी वाजयतलो. त्याच टायमार सगळे जाण तूं मोडकी फोडटले आनी तुरी वाजयतले एट द सेम टाइम. मिडियानात लोक सगळे तोंबून भितर सगळे भितर. आणि आमचे झुजारी गिडियॉन रातचे मागणी करतात. लॅम्प घेतला हातीन देवाचे उतर. मोडकी जावन आसा आमचे जिवीत. तुटोंक जाय मातशे. तुरी देवाचे शुभ वर्तमान. हालेलुया. गिडियॉन म्हणटा आर यू रेडी. 1 2 3. तता 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 तता. ठो 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 ठो. आणि असे किती आले रे किती आले रे किती आले रे किती आले रे. तोरसादी किती मीडियाना तोरसादी घेता. किती आले रे. एकामेकाक मारतात आणि आपले आपस में खत्म होते. आणि उडलेले उठला ते म्हणता इस्रायलाची आखी फौज आमची म्हटलं ना. तर उठ 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 रे उठ रे उठा उठ. उठा उठ म्हणा. उठाचे उठ आणि पळवून नेतात. इस्रायल जीत गया. परमेश्वर के लोग जीत गए. हालेलुया. गिडियॉन, you're a mighty woman, mighty man, mighty man, mighty woman, mighty man. Hallelujah. देवानका स्ट्रॉंग राहा. देवान आयज तुझें नाव घेवन तुका आपयला. तुका नाव घेवन आपयला आणि देवान तुका आपलो पवित्र आत्मा दिला. देवान तुका बिरांतीचो आत्मा दिवंक ना. कोणाक दिनाका. जिव्या देवाची तूं सेवा करतलो. You will serve the living God. Do not be afraid. Hallelujah. Do not be afraid. Our time has come. तेरा समय आ गया है. Can you feel His presence? Can you feel His presence? I'm going to blow the trumpet now. And I'm going to tell you to come. Those of you who want to serve God. जांकां देवाची सेवा करूंक जाय. बियान आसतना फुडें यो.
Jesus says, follow me and I will make you fishers of men. माझो पाटलो करून हांव तुका मनशांक धरता तसले खारवी कोत्तलो. माझो पाटलो कर. I will make you. हांव तुका कोत्ता. हांव तुका कोत्ता. I am making you. I am forming you. Hallelujah. Don't worry. Don't think that you are weak. God says you are strong. Don't worry. You will say that, but Lord, I am poor. I don't have money. God doesn't look at your money. He looks at your heart. देव तुझ्या काळजाक पळयता. तुझ्या लागीं पयशे आहा म्हणून तुका यूज करिना देव. तुझ्या लागीं गिफ्ट आसा म्हणून तुका देव यूज करिना. देवान तुका यूज करपाक देवान ऑलरेडी निजो घेतलेलो. संवसाराची नीव घालच्या आदी ऑलरेडी गॉड चोज यू. कोणे तुका बिगडायलो? कोणे तुका पयस केलो? Who has done it? Today God is saying, the Lord will be with you. Open your hands. The Lord will be with you. Who is there in your life? Hallelujah. 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 दुश्मनान तुझ्या घराब्याक खूप त्रास केला. दुश्मनान तुका खूप त्रास केले. आणि तुवें तुकाच दोष दिलो आनी म्हटले की हांव कित्याक उपकारना. हांव कित्याक उपकारना. हांव कितें करता तें सगळें रॉंगूच जाता. ना ना म्हज्या भावा म्हज्या भयणी. और टायम आतां आयला की देव सगळें बदलता. God is changing everything. It's time now. As you surrender, जशें तुजें जिवीत तूं जेजूक दिता आनी म्हण की जेजू हांव तुजी सेवा करूंक हांव राजी आसा. हालेलुया. आय एम रेडी टू सर्व यू. बाबा तूं म्हाका जाय. तुजी गरज म्हाका ह्या वेळार. आय नीड यू माय गॉड. आय नीड यू माय गॉड. हालेलुया. Hallelujah. Open your hands and begin to tell the Lord. See yourself as a Gideon. तुकाच तूं पळय. कॉन्फिडन्स घे तुजे भितर. माझो देव म्हाज्या संगत आसा. हांव केन्ना हारची ना. I will not lose. Rabba Shabba Rabba Rekaso Torokoso. Hallelujah. गिदियोनान जेन्ना दुश्मनाची फौज पळयली ताचे वयर पवित्र आत्मा आयलो. ताचे वयर पवित्र आत्मा आयलो. इट इज टाइम फॉर यू टू मूव इन द स्पिरिट ऑफ गॉड. टू मूव लेड बाय द होली स्पिरिट. पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे तूं चलतलें. हालेलुया. तुज्या कुडीच्या वडल्या प्रमाणे न्हय पूण पवित्र आत्म्याच्या उद्देशी तूं चलतलें. हालेलुया. कित्याक पवित्र आत्मा तुका बुद्धी दिता, गिन्यान दिता. कितें करूंक जाय तें तुका शिकयतलो. खंय वचूंक जाय तें तुका दाखयतलो. कितें उलोवपाक जाय तें तुका तो दाखयतलो. God is going to show you what you must speak, what you must do. He is going to fill you with wisdom. Do not be afraid of the enemy. Do not be afraid of people. Oh, the Lord is with you, you mighty man of valor. The Lord is with you, you mighty woman of God. Hallelujah. Ostare bianaka. Oh, माझ्या भुरग्या तू बियानका. Oh, माझे दुवे तू बियानका. The Lord says, I am with you. I am with you. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. You know, त्या तेंपार देवान गिदियोनाक सांगलें जी येतात तेंकां पयस घरा धाड म्हूण. आयज देव तुका सांगता जरी तो तुका भिरांत दिसता तूं म्हजेशी यो. तूं म्हजेशी यो. हांव तुजी भिरांत काडटा. हांव तुजी भिरांत काडटा. दिस मीन्स इसका मतलब है कि परमेश्वर किसी को टुकराता नहीं है. परमेश्वर किसी को वापस नहीं भेजता है. परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ. ए बोझ में दबे हुए लोग मेरे पास आओ. Come to me all you that are heavy laden, I will give you rest. देव कोणाकूच पयस करिना. तुज्या काळजांत तर भिरांत आसली, कोणाक तरी तूं भियेताली जाल्यार जेजू म्हणटा म्हजेशी यो. हांव तुका काळजीदार करता. हांव तुका हिम्मत दिता. तुजे भितर हांव तुका काळजीदार करता. बॉल दिता. Come on, open your hands and say, Lord, let your spirit touch my life, transform me. माझे जीवित बदल सोया. Hallelujah. Raboshtani hata. Erekimato rekete. Ya hallelujah. Uswar koso amen tuka bitsun kala kalokan. Don't be afraid. You don't know how many people you are saving by your prayers. तुझे मागण्या उद्देशी कितली जण सारबार जाता. Hallelujah. Rikamate brashtone mete. Your intercession, my sister. Your intercession, my brother. Lazomanto brekesi kerebe. Ais तुझ्या या मागण्या उद्देशी देवाचा उजवाड जायत्या जणांक मेळटा. Hallelujah. Many people are getting the light of the Lord because of your prayers. God is using someone to give the gospel to them because of your prayers. Hallelujah. Do not be afraid. Be on the car. Come on, come on. Shabale barakide rebehasse mentora kedi.
Hallelujah. Hallelujah. Oh my God. Yeshua. Hallelujah. Yes, my God. Holy Spirit is filling this child. Holy Spirit is filling you. Holy Spirit is filling you. My God. My God. Alert, alert, alert. Daughter, you are chosen. Daughter, you are chosen. Surit. Alert. Hallelujah. Hallelujah. Today it is time to receive. Today it is time to receive. Take it. Take from the Lord. Take from the Lord. Power of God come upon you right now. देवाची पदवी तुझे येऊन दिया बेलार. हात उठते कर आणि घे. Hallelujah. हात उठते कर आणि घे. Jesus मागा तुझे पदवी and more. Fill me with your power. I want to serve you, God. I'm telling you that God is choosing soul winners in this place. आत्मे सालवान कोट्टेले तू. देवाची सुवर्तमान पोरकट कोट्टेले तू. देवाची बुद्धी घेऊन तू बाहेर सतले. Hallelujah. God will give you strategies. God will give you strategies. He says, I am sending you as sheep among the wolves. Au तुमका मेंढरा पाशीन दाटा कोल्याच्या भितर. कोल्याच्या भितर au तुका मेंढरा पाशीन दाटा. शाणे जायात. शाणे जायात. Be wise as serpents and gentle as doves. Oh कबुतरा पाशीन gentle जायात. Oh राबोशा माथारे कैसे शाणे जायात. बुद्धिमान हो. बुद्धिमान हो. बुद्धिमान हो. सांप की तरह बुद्धिमान हो. Hallelujah. Be wise, be wise, be wise. Hallelujah. 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 Shabare karesete ketora keseke. Shabo kamante ke rabag. Wisdom, wisdom, wisdom. Wisdom, wisdom, wisdom. Hallelujah. Wisdom. Where to go, whom to tell. Oh God. Zamatara zematere. Few of you. आपयलेली जायती आसात विचून काडलेली थोडी आसात. You know who you are. तू जाणा तू कोण तो या जाग्यार. तू जाणा देवान तुका विचून काडला. You can feel the fire in you. तुझ्या भितर तो उजो आसा. तू जाणा तुझ्या भितर देवाचो उजो आसा. तू जाणा देवान तुका विचून काडला. माझ्या बाबा माझे भयणी देवान तुका विचून काडला. Hallelujah. Shaba ruhamato rihamanto. Yeshua, hallelujah. Yeshua, hallelujah. Yes, my God. मैं हूँ यहाँ प्रभु. मैं हूँ यहाँ प्रभु. मैं हूँ यहाँ प्रभु. मैं हूँ यहाँ anga hawasa. Somya anga hawasa. Somya anga hawasa. Somya anga hawasa. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हो चॉयस जो तुवें केला जेजूचो पाटलाव करूंक, तुवें मनशांक पडोवन करूंक नाय, मनशांक भिवन करूंक नाय. तुवें जेजूची नदर घातली आनी तुवें जेजूक विचून काडला. यू हॅव चोजन. पूण तुवें जेजूक विचून काडच्या आदीं देवान ऑलरेडी तुका विचून काडला. यू आर ऑलरेडी चोजन बाय गॉड बिफोर यू कुड चूज हिम. So who can stop you? कोणे तुका आणाक जाता? कोणे तुका तुझ्या सोम्याच्या मोगा कडसून खुशीन करूंक जाता? कोणेच तुका करूंक जावचें ना. No one can separate you. तू आनी जेजू एक जावन आसा. तू आनी जेजू एक जावन आसा. You and Jesus are one. He is one with you. He is one with you. He is one with you. He is one with you.
जायते जाण येतले तुका बेगडावपाक, जायते जावन येतले सांगपाक की हे सारखे न्हू म्हूण. जेजू म्हणटा हांव सोत, हांव वाट आनी जिवीत. हांव सोत, हांव वाट आनी हांव जिवीत. कोणूच बापाशी वयचना बगर मोजे वरवीं वेतलो, मोजे वरवीं वेतलो. बापाशी वचपाची एकूच वाट आनी तो जावन आसा जेजू. You are in the right place. You are in the right place. Hallelujah. Jesus. Tuż mozo roznar, tuż mozo poznar, tuż mozo poznar, tuż mozo solvonar, tuż mozo solvonar, tuż mozo Dev, tuż mozo Dev. Wakata, wakata duka, kala santa. Duka sota ya jivitan seva koteli soglyat zvodan ausomia wakanta duka karazantan duka sota ya jivitan seva koteli soglyat zvodan ausomia. Come on, tell the Lord. Anga hawasa somia, anga hawasa somia, anga hawasa somia, anga hawasa. When Gideon told instructions to these people, तांच्या हातांनी कितें आसलें? एक मडकी आसली मातयेची, तातूंत भितर दियो आसलो आनी दुसऱ्या हातान तुरी आसली. ते मातयेचे आयदन जावन आसा तूच. हे मातयेचे आयदन तुटोंक जाय. तुजें जिवीत तुवें सरेंडर करपाक जाय देवा फुड्यान. तुजे भितर एक पोंटी आसपाक जाय देवाचे उतर. आनी तुज्या तोंडांतल्यान तुवें तुरी वाजोवंक जाय हें की देवाचे शुभ वर्तमान. हालेलुया, हालेलुया. जेन्ना ह्यो तीन वस्तू आसा, जेन्ना तुजें जिवीत तुटलेलें जिवीत तूं देवाक दिता, ती तुजी वर्शीप जावन आसा, तुझे आराधन जावन आसा. हे देवाचे उतर तुजे भितर आनी शुभ वर्तमान तुज्या तोंडार. तेन्ना की तुजो देव तुका उसार करतलो. तूं शिडूक, तूं जाणवायेन भरलोलें, तूं चतूर आसा, हाका लागून देवान तुका वेंचून काडला. आनी जेन्ना तूं म्हणटा सोम्या हांव कशें करूंक शकता, तेन्ना तुजो देव तुका म्हणटा गिdeon हांव तुज्या बरोबर आसा. तूं एकलो नाय, तूं एकसोल्यो नाय, हांव तुज्या सांगात आसा. आनी असलीच मनशां देवाच्या राज्यान भितर सरतलीं. हालेलुया, हालेलुया. असलीच मनशां लास्ट पासून देवाक विश्वासी रावतली. ती केन्नाच बावट सोडची ना, दुस्मानाक भिवची ना, कित्याक ती जाणा जातली म्हजो देव म्हजे बरें आसा, म्हजो देव म्हजे बरें आसा, म्हजो देव म्हजे बरें आसा.
अंगावासा सोमिया अंगावासा सोमिया अंगावासा सोमिया अंगावासा. Lift up your hands. Lift up your hands. देवान तुमका विचून काढला. काळजीदार जा. पवित्र आत्म्याच्या बोडान भर ह्या वेळार. देवाचो आशीर्वाद तुझ्या संगत आसा. तुझे टेस्टिंग जाले, तुझी परीक्षा जाली तेन्ना तुका दिसले देव माझ्या जिवितान अशें कित्याक करता. पूण त्या वेळार तुका खबर नासली देव तुका आपले फौजेन भितर हाडटालो म्हण. देव तुका आपले फौजेन भितर हाडटालो, आपले आर्मीन भितर जॉइन जावपाक तुजी परीक्षा जाताली. पूण त्या वेळार तुका सोसमोक नसले आनी तूं चिंताले अशें कित्याक जालें. म्हज्या बाबा म्हजी भणी देवान तुका आपले फौजेन भितर हाडले. हालेलुया. नाव यू आर हियर इन द आर्मी. आर यू अलोन? नो. तूं एकसुरी आसा? ना. देव तुज्या सांगात आसा. द लॉर्ड इज विथ यू. द लॉर्ड इज विथ यू. Oh, you mighty women. Oh, you mighty men of God. Oh, you mighty women of God. The Lord is with you. The Lord is with you. जेजू तुका रातीचो उठयतलो मागणे करपाक. जेन्ना तू रातीचो उठ्ठा तेन्ना देव तुका कळीत करतलो सैतानाचे प्लान. देव तुका दाखयतलो हांव तुज्या बरी आसा म्हूण. तुज्या मागण्याच्या कुडान सैतानाक कसलीच परवानगी ना. तुज्या मागण्याच्या कुडान देवलाक कसली पदवी ना. He can't come into your room. He can't come into your house. I'm telling you, the devil cannot touch you. God is with you. Who can be against you? देव तुज्या बरी आसा. कोण तुजे विरुद्ध वचूंक शकता? Hallelujah. No witchcraft can touch you. No witchcraft can touch you. No witchcraft can do any harm to you. जादू तो ना तुझ्या वयर काम करचे ना. जादू तो ना तुझ्या वयर काम करचे ना. लोकांचे श्राप तुका लागचे ना. जेबी तोली sickness आणि पीडा जेजू काढता. Lord is taking away the sickness right now from you in the name of Jesus. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus. 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 Philip, receive your healing. Stand up, Philip. Stand up, Philip. Receive your healing now. In the name of Jesus, receive your healing. Agnello, stand up. The Lord is healing right now. The Lord is healing in the name of Jesus. तुझे पितोले पीड़ा जेजू काटा. Strong जा, काजीदार जा. The Lord heals you right now. तुझे पाय पिकोनी में लो. Kidneys be healed. Kidneys be healed in the name of Jesus. Shabaraka shakaraba. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Be strong, women of God. Be strong, women of God. God is using you already to bring people into His kingdom. Whether they listen, they don't listen. You must not stop preaching the gospel. Receive, receive, receive. So let it be what the Lord has kept planned for your life. I declare it over you, release it over your life in the name of Jesus. Prosperity, financial prosperity. तुका काहीच उडे जावचे ना. You will not lack anything. The Lord is your shepherd. Service for तुझो कवळी. तुका काहीच उडे ना. Nothing you will lack. I bless your finances in the name of Jesus. सैतानान जायते चोरले तुझ्या कडसून. पूण हे चोरला ताच्याकीन सुबेज तुझ्या जिवितान परत येऊ दी. Let it come back in your life in the name of Jesus. I bless your properties. I bless your documents. I bless your flats, your houses, your houses, your ground in the name of Jesus. I bless your bank account. I bless the work of your hands. तुझं काम धंदो, तुझं वाव धंदो बेसाव जेजूच्या नावान. बँक अकाउंट तुझं बेसाव आणि बरो जेजूच्या नावान. जे काम तू देवाचे करूंक मेळटले. तुका कितेंच उणें जावचें ना. Nothing you will lack. Nothing you will lack. Even servants of God, those who are watching, I bless you in the name of Jesus. देवाचे सेवक जे पळयता
जांचे कडेन मिनिस्ट्री आसा, I declare blessing over you. You receive it as I'm speaking. You will lack nothing in your ministry. You will lack nothing in your house. The Lord will provide all of your needs. सगळे तुका मेळोक जेजूच्या नावान. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Wonderful. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. बाबा अर्घ दिता तुका सोडीत वेळा खातीर, तुझ्या उतरा खातीर, तुझ्या भुरग्यांक तुवें काळजीदार केला. अर्घ तुका दिता बाबा. तुझी बुद्धी आनी गिन्यान तांकां दी. ती तूंच रावतलो तूं सोम्या. तुझ्या आजी पोटांची संगत आसतली. ती भायर सरतना भितर सरतना दुनिया ती ब्लेसिंग आनी बरोन वयतली. दुनिया कांयच तांकां वायट जावचें ना. तुझ्या आज भुरग्यांक धाडून तूं तांचें रक्षण करतलो बाबा. तुका अर्घ दिता जेजू क्रिस्ताच्या नावान. आमेन. 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 Bless you all. Bless you all. Bless you all. Hallelujah. Bless you all. Thank you, Jesus. Wow. Today was a special day. Today was a special day for you. संवसाराचे लोक भायर सेलिब्रेशन करतात आपल्याक जाय ते. तूं हांगासर देवाच्या आजीलपणान सेलिब्रेशन करता. Praise the Lord. Amen. Amen. Okay. God bless you all. We can bring our offerings to the house of God. Whatever कितें तुका देव दाखयता ते देवाच्या घराक, देवाच्या वावराक दान दिवपाक जाय जाल्यार आपले खोशेन तुवें हाडपाक जाता. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, brothers and sisters. Brothers and sisters, I was very sick. I had a high fever, high jaundice, some infection in my body. All the things I was suffering very badly. I could not bear it. So I told voice message to Sister Veronica, and Sister Veronica, she prayed for me. I was healed with the fever and jaundice, but I was still suffering with the pain. I could not, when I go to pass a urine, it was burning me very badly. I could not bear the pain. So nearly for 15 days I buried them. I could not bear them. Day before yesterday, I gave a voice message to Sister Veronica, and I said, Sister Veronica, I'm not keeping very well. I'm having a very bad pain when I go to pass urine. And Sister Veronica, she prayed for me. So now I'm okay, and today I'm come over here. So thank you, Jesus, and thanks to Sister Veronica. God bless you. ही सिस्टर म्हणटा की फाटल्या दिसांनी तिका जोर आयलो आनी तिका कामीण जाली, जॉन्डिस जाली आनी ते खूब बरें नासले, खूब जोर येतालो आनी खूब तिका बरें दिसनासले, वीक जालेले ते. आनी तेन्ना फोन करून तेणें खबर दिली आपल्या पासत प्रे कर म्हूण, आनी ताचे पासत प्रे केला तेन्ना ताचो जोर गेलो आनी कामीण तेची गेली. पूण ताचें युरीन इन्फेक्शन जें आसलें तें वचोंक नासलें. पूण I did not know that. म्हाका खबर नासली की ताका तें इन्फेक्शन आसा म्हणून. सो खूब ताका त्रास जाताले. सो ताणें कॉल करून म्हाका ट्राय केलो. मागीर ताणें वॉयस नोट धाडलो म्हाका. सो वॉयस नोट हांवें आयकलो तेन्ना म्हाका खूब काकूट दिसली ताची. कित्याक जायते फावटी आमी बिजी आसता आनी जायते जाणांचे तुमचे वॉयस नोट आसता म्हणल्यार सगळे आयकूंक मेळोंक ना. पूण त्या वखदार ताचो वॉयस नोट आयकलो आनी इमिजिएटली हांवें ताका प्रेयर धाडले, वॉयस नोटाचेर प्रेयर धाडले आनी ताका ते कोणी तेंचे खातीर ताका प्रे केले. सो ते म्हणटा की आतां जेजून ताका हात लायला. एक्चुली ताणें अशें म्हटलेलें की आपल्या घरान पासून हांगासान थिंगा वचपाक जायना, इतले आपल्याक त्रास जाता म्हूण.
आणि थोडी देवान ताका आयज हांगासर हाडले ते कोणीत येवन म्हणून जेजूक आमी काल करता. हालेलुया. आमेन. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. Thank you, Jesus. I believe it is all about love. Mok. Thank you, Jesus. It's all about love. If you have love in your heart, miracles will happen. Amen. Thank you, Jesus. मागणी करूया आमी. Thank you, Jesus. बापा, जशी तुझी भुरगीं तुझ्या वावराक दितात, आपले दान दितात व आपले दावो वांटो दिता, आपल्या काळजान धांवन ती वोगता सोम्या तुझ्या राजान आत्मे साल्वार जावपाक जाय म्हूण, तुझ्या राजाची खबर सगळ्याक परगट जावंक जाय म्हूण दुनिया आपले खुशीन ती दितात. दुनिया या तांच्या दानाचेर तुजो आशिर्वाद बाबा, कांयच तांकां नुकसाण जावचें ना. दुनिया तूं तांचे फायनान्सीस वाडयतलो आनी चडयतलो, तेच भाशेन तांचे आत्मीक जिवीत वाडोनी आनी चडोनी बाबा तुका आर्गां दिता. सगळ्यांक तुज्या बेसावानी भर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आमेन. Amen. God bless you all. Have your tea and your snacks. God bless everyone watching.